Sakramenta. Sangat teman ya. Aradha, Aradha, Swadhi Sakramenta, Mukti Mona, Kaltya Kalsa, Mrityau Dukkana, Mukti Mona, Kaltya Kalsa, Kartau Dukkana, Kartau Dukkana, Aradha, Aradha, Swadhi Sakramenta, Aradha, Aradha, Swadhi Sakramenta. जीवितासो उडतु आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो जीवितासो उडतु आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो तू सो सांगाता शेता तुझी कृपा लालेता तू सो सांगाता शेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा बघचक तुका आमी आशेता हर एक दिसा बघचक तुका आमी आशेता आराधा आराधा स्वाधी Sakramenta Mukti Mona Kaltya Kalsa Kartau Dukkana Kartau Dukkana संसारा सोस्वर्तु काळोख दावडावसो समाधाने सो प्रकाश पावतोसो संसारा सोस्वर्तु काळोख दावडावसो समाधाने सो प्रकाश पावतोसो तुका मेळोवपा शिना आत्मिक सतत लालेतां तुका मेळोवपा शेतां आत्मिक सतत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता आराधा आराधा स्वाधी Sakramenta Mukti Mona Kaltya Kalsa Kartau Dukkana Kartau Dukkana बरोगोडी सुन्योतु आमका जीव दिवसो जीवितासरी आमका पावसो बरोगोडी सुन्योतु आमका जीव दिवसो जीवितासरी आमका पावसो तुझे जीवित आशेता आत्मिक कानाक लालेतां तुझे जीवित आशेतां आत्मिक कानाक लालेतां हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेतां
हर एक दिसा तुझे संगी सालों शेता आराधना आराधना स्वामी Sacramenta Bhakti Mona Kalka Kalsa Kartao Tu Kanava Kartao Tu Kanava Alleluia 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 Alleluia, 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 Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Orgando Casumia Jesus. Orgando Casumia Jesus. Orgando Casumia Jesus. Orgando Casumia Jesus. Stuti tu Casumia Jesus. Stuti tu Casumia Jesus. Namaskar tu Casumia Jesus. Namaskar tu Casumia Jesus. Jai tu Casumia Jesus. Jai tu Casumia Jesus. Horsitão tu Casumia Jesus. Horsitão tu Casumia Jesus. Horsitão tu Casumia Jesus. Horsitão tu Casumia Jesus. Paia portão somia Jesus. Paia portão tu Casumia Jesus. आमच्या जिसू मुखार सोम्या मुखार ह्या घडी आमी आसा ह्या प्रशांत सकाळीच्या वेळार तेस सोम्याचे संगतपण सोदून तेस सोम्याचो आदार मागोंक आमच्या जिवितांतले सगळे सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करूंक आमी हांगासर आयल्या मोगाच्या इश्टनो जीवन क्रिस्त ह्या उंड्या रुपी आमचे सांगात आसा तोमासान म्हणली ती बावडताची उसारणेची उतरां आमी उगडासा काडयेत म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा दुबावी ताणें उसारलो पूण ह्या दुबावाक जेजू ताका ताचें हजारपण दिता आनी ह्या हजारपणा वेळार ताणें म्हणलेली वा उसारलेली उतरां भोव अपुरबायेची म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा मोगाच्या इश्टानो ह्या उतरांनी बावार्थ वाळोवन येवचें आमी समजूंक शकता आनी त्याच उतरांनी सोम्याक आमी आराधन करया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा आमी तुका आराधन करता आमी तुका वाग करणी करता तुजी स्तुती महिमा आमी वाकणटा ह्या घडये सोम्या तूं आमचे संगत आसाय आमकां तूं आदार दिवन आसाय किर्तनकाराची उतरां स्तुती गिताची आमी अशीं आसात किर्तन 100 पृथ्वेच्या सर्व देशानो सर्वेस्पराक गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचला आमी ताच्या अधीन आसा आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पोर बरो ताचो मोग सस्नाक ताकता संततीतावन संतती पर्यंत ताचें विश्वासीपण किर्तनकार देवाच्या घरा प्रवेश जाता आसतना
कल्या स्तुती गिताच्या चिंतनांनी वगणांनी आमी जाय म्हणले चिंताप आमकां दिता. जेजू मुखार ह्या घडये आमी आसा तस सोमयाक आमचे मदें आमी ह्या घडये अनुभव करया. ताका स्तुती गीत आमी गावया. तुजो हांव मोग करता, तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुज्या वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो सोमया म्हणून आमचें गायन आमी करया. गीत पाण संको 19. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुका हांव अर्घ्य दिता, तुका हांव अर्घ्य दिता जेजू, तुका हांव अर्घ्य दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुजी हांव सेवा करता, तुजी हांव सेवा करता जेजू, तुजी हांव सेवा करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळ्यार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. हालेलुया, 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 हालेलुया,
महिमा तुका समर्पित वैसम्या आम्ही तुका अर्गां दिता तुझी स्तुती करता तुझ्या पांयां तळी आमी रावोंक आयल्या ह्या घडये सोम्या ह्या उंड्या रुपी तूं आमचे सांगता आसाय भोव वर्तो संतोष आमकां भोगता कित्याक तूं आमचे सांगता आसाय सोम्या तूं जावन आसाय इमॅन्युएल मनशां सांगता रावसो देव तुज्या परगट विसावा वेळार तेंच चिंताप तुवें लोकांक दिल्लें तूं तांचे सांगता रावलोय तांचे सांगता चल्लोय तांचे सांगता जेवलोय तांकां गूण केलें तांकां बरें केलें तांकां आयकलें तांकां शिकोवण दिली आनी निमाणें तांचे सांगताच त्या कुर्साच्या वाटेन समकलोय आनी तांच्या सांगताच तुजो जीव पापाच्या हातांत तुवें दिलोय मगळा जिजू तुज्या सगळ्या मिसावांत सोम्याचो तुजो हजारपण भोगलेलो जायत्या लोकां पैकी विशेष करून सोम्या ह्या घडये आमी जावंक आशेता तुजें हजारपण ह्या घडये सोम्या आमचे मदें तूं दी तुजें सांगता आमी रावोंक तुजें सांगता आमकी समकूंक तुजें सांगता आमी जियोंक तुजें सांगता आमी उलोवंक तुजें सांगता आमी आमचें जिवीत सदांच जियोंक सोम्या तूं ह्या घडये आमकां आशिर्वादीत कर त्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तेळे आमी आयल्या सोदून तुजो सांगात सोदून तुजो आसरो मगळा जेजू आमकां हर एकल्यांक गरज आसा तो आदार ती कुमोक ती कृपा सगळें ह्या घडये तूं फावो कर म्हूण मागता हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन समेस्ता आमी बसया ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसा जेजू सांगता आमी आसा तसो सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरया तसो सोम्याक आमी पळोवया आमच्या काळजांत सोम्या लागीं आमची बोगणां आमी उसारचें प्रयत्न करया जेजू आमकां आयकता जेजू आमकां पळयता ह्या घडये आमच्या जिवितांत कितें बगून आसा आमच्या काळजांत खयलीं चिंतनां आमच्या मतीन खयलीं चिंतनां गोवन आसात आमच्या कुडींत आमी कितें अनुभव करीत आसा सगळें सोम्या मुखार ह्या घडये समर्पण करया आनी ताचें हजरपण आमच्या मदें आमी बगूंक मुखार सरया आनी ह्या घडये सोम्याक आमी स्तुती गीत गावंक मुखार सरया कीर्तन नोरा मोरो आमकां देवाची स्तुती करूंक आपण दिता कीर्तनगार म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करूं सोम्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताचे इस्तान कीर्तनगार देवाची स्तुती करच्याक आमकां आपण दिता पण कित्याक आमी स्तुती करी जाय मुखले वळी आमकां 4-5 कारणां आमकां कीर्तनगार सांगता पयलें सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता देवाची बक्षाणें देवाची काकुळट आमकां ह्या स्तुती गितां मुखांतर फावो जाता दुसरें सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता वापरबायची बसवणी जेवान दिल्ली सगळे तुज्यो पिडा तो पयस करता देव दैवीक वयस जेजून ताच्या परगट मिसावांत कितलेशा लोकांक बरें केल्लें गणितां आमी वाचता नियाळ करता आनी हें जावन आसा दुसरो आमकां देवान दिवची बसवणी तिसरें तुजो जीव फोंडांतलो तो राखता मरण आमकां येता वय पूण फोंडांतलो राखता म्हळ्यार कितें फोंडांतलो राखता म्हळ्यार आमकां सासणीक जिविताक व्हरून पायता मनशाचें जिवीत फोंडांत ताकेर जायना मनशाचें जिवीत सेमेस्त्रच्या तिसऱ्या कुशीन आसा आनी एका कुशीन आनी एका पंथार म्हणजे आमी आमच्या देवा सांगाता रावोंक आसा आनी तें आमकां स्तुता गितां मुखांतर फावो जाता चवथें तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकूट तो घालता देवाची काकुळट अपरिमीत जेजून ताच्या परगट मिसावांत जायत्या लोकांक ती काकुळट वांटली जावंक पुरो तो सुंका गाट्यार आसलो मातेव जावंक पुरो तो रुकार सोडलेलो जाकेव जावंक पुरो ती सामारियाची स्त्री जावंक पुरो ती प्रद्वारा दारलेली स्त्री ती सगळ्यांक जेजून दिल्लय वर्तो मोगाचे जावन आसा काकुळटीचो तो मुकूट आनी निमाणें कीर्तनगार 5व्या वळेन सांगता जिनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दोशी करता दिनभर
आपल्या देण्यानी तो तुका दोशी करता. हे जावन आसात स्तुती गितां सो महत्व स्तुती गीत गायलेल्याची कृपा आस आदार देवान आमकां ह्या बसोण्या मरिफात दिवची. देखून ह्या घडये जिजू मुखार आमी आसा मोगाच्या इस्रानो ताचे हजरपण आमच्या मदें आमी बघून आसा आनी आमकां त्या सोम्याची स्तुती गीत गावच्याक ह्या घडये आमकां आमी आयती करया. स्तुति गीत पान संको 33 पेज नंबर 33. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ
ಸುರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೈಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ನನ್ನೈಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ. जेजूक आमी स्तुती गीत गायलें. परत तेस जेजूचेर आमचे दीस आमी घालया, तेस सोम्याचे मुखामळ आमी पळोवया. कीर्तन 51 बक्षण्या खातीर प्रार्थना करूंक आमकां कीर्तनगार आपोवणें दिता. काकुळट म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान, व्हडा दयेन दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड, म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें, तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. कीर्तनगार देवाच्या काकुळटीचो तो मोग अनुभव करच्याक आमकां ह्या घडये आपोवणें दिता. देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण करी जाय तर, देवान आमच्या जिवितांत अजापां करी जाय तर, आमकां गूण करी जाय तर, आमचें काळीज आमचें आत्माचें नितळाय करचें गरजेचें. मेळ्या आसल्या जाग्यांत आमी कोणीय वस्ती करिना मोगाच्या इश्टानो. तेच परी देवा मुखार येता आसतना, देवाचें हजरपण बगता आसतना, मागणें करता आसतना, आदार मागोवंक येता आसतना आमच्या काळीज आमच्या आत्म्याची नितळाय करचें गरजेचें. कित्याक मेळ्या काळजांनी देव वस्ती करिना, नितळ काळजांनी देव वस्ती करता. ह्या घडये एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक मुखार सरया. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर एक घडीभर आमी एक दिश्ट घालचें प्रयत्न करया. लुकास अध्याय 15 आनी थंयसर आमकां वाचूंक मेळची अपुरबायेची वोपार जावन आसा, वेचीक पुताची वोपार. बापाय सांगता आसलो तो आपणाच्या आस्तीचो वांटो घेवन पयस गेलो, मस्तेन जियेलो, सगळें ताणें विबाडलें आनी निमाणें ताका बगलें, हांवें म्हज्या बापाय थंय वचूंक जाय, हांवें म्हज्या बापायच्या घरा वचूंक जाय. थंय आसा म्हजें जिवीत, थंय आसा म्हज्या जिविताचो शेवट. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलेलीं तीं उतरां, आपणास्तिकी ताणें म्हणलेलीं तीं उतरां, बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्हय, म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. आनी ह्या वेळार ती उतरां उसारलेंत बापूय कितें करता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, बापूय पूत पयस आसतनाच बापूय घरांतावन वचून ताचें काळीज सुरसुरलें आनी पुताक ताणें वेंग मारली. पुतान घरा पावच्या पयलेंच बापूय सोदून गेलो, बापूय धांवून गेलो पुताक वेंग मारच्याक. ताका ताणें घरा स्वागत केलो, ताका ताणें नवो दोगलो दिलो, ताच्या पांयांक मोचें घालें, बोटाक मुदी घाली आनी निमाणें गर्द जेवण ताणें तयार केलें. म्हज्या इश्टानो, ही सगळीं लक्षणां कितें दाखयतात? ही सगळीं लक्षणां
देव मनशाकुळाच्या पाटी परतवण्याक कितलो तयार आसा, राखोन आसा, आमकां परत ताच्या गोपांत घेवंक तो कितले आयते आसा म्हणलें समजणी आमकां दितात. देखून मोगाचे इश्टान एक घडीभर आमच्या जिविताचे नवसरणे आमी करया. एक इंट्रोस्पेक्शन. खंयसर आमी चुकोन पडले हांव सोम्या. मगळा जेजू ह्या घडये तुज्या काकुळतीचो मोग आमी उगडा साकण तुजे लागीं मागोन आसा. मगळा जेजू किर्तनगाराची 300 उतरां किर्तन 51 वळ एकतावन मुखार काकुळत म्हजी कर देवा, म्हज्या अपराध म्हजे तूं पुसून काड, म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो नितळ कर. वय तुजे विरोध हांवें पाताक केलें, तुज्या दिश्टीन वायट करता तें हांवें केलें. मगळा जेजू म्हज्या अस्कतकाय सबार पोटी हांव सुकोन पडलां. सबार पोटी हांव म्हज्या अस्कतकाय पवित्रपणाच्या वाटेत हांव पयस केलां. म्हज्या जिवितांत ह्या घडये सोम्या तुजी खाकूळ तूं अनुभव करूंक आशेता. सोम्या म्हाका बक्षी. आमचें मागणें जावं दी. सांगता म्हणया, सोम्या आमकां बक्षी. सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या उपादेसा विरोध गेल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. तुजें नांव हांवें व्यर्थ काडिल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. तुका हांवें अबजा उतरांनी आनी देखीनी अपमान केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. तुजे वयर हांवें दुबावल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. बावडता विरोध सवालां केल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. बावडता विरोध वेता त्या कृत्यांक हांवें आस्पद दिल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. प्रितीसपणाच्या संगती फाटल्यान हांवें गेल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. तुज्या उतरांक कान दिनातल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. म्हज्या उतरांनी पेल्याक दुखयल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. म्हज्या कृत्यांनी पेल्याच्या जिवितांत पातका कारण जाल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. हांवें घेतिल्ल्या बेसांतले पवित्रपण सांबाळिल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. आमकां विशेष करून दिल्ल्या आमच्या सक्तेचेर फाती येयल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. तुज्या कुरपे बेसावा वयर हांवें गण्य करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी. म्हजेच संगती वा वस्तू केंद्रीत म्हजें जिवीत जाल्ल्याक सोम्या म्हाका बक्षी. वय सोम्या जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसां. आमकां तीच खाकूळ तो फावो कर. ह्या घडये सोम्या त्या वेचीक पुतान विचारिल्लीं तीच उतरां आमी सांगूंक आशेता. बाबा, हांवें तुजे विरोध वचून पाप दारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण सांगूंक हांव योग्य न्ही. तुज्या कामाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण चिंत. मगाच्या इश्टान ह्या घडये देव आमकां बगसूंक आयतो जाला. ताची खाकूळ तूं आमचे थंय वांटून घेवंक तो आयतो जाला. ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. त्याचो सोम्या तावन बोगसाणें मागूंक आमी मुखार सरया. पान संको 141 141. काकुळ तुजी कर देवा, काकुळ ती सोतून साको. अपराध मुझे दूर काढीत म्हाका हिमा प्रास गवोक. अपुरबाईची मागणी. काकुळ तुजी कर देवा, काकुळ ती सोतून साको. अपराध मुझे दूर काढीत म्हाका हिमा प्रास गवोक. आपणाचे उणेपण अस्कत काही वळखून देवा मुखार आयिल्ल्या मनशांक ताणें कितें घडणें उरें करूंक ना. प्रद्वारान आदारलेली स्त्रीयेक जेजून विचारलेलें सवाल, कोणेंय तुका गुन्यांव उपकार केली गी? Did anybody condemn you? ना म्हणाली ती. कित्याक? हांवें तुका गुन्यांव उपकार करिना, हांवें तुका गुन्यांव उपकार करिना. देव मनशा कुळाचो मोग करता मोगाच्या इश्टान.
तसं सोम्याची काकूळ त्या घडी आम्ही मागून घेवया. आमच्या पातकाक देव आमकां गुन्यांवकार करिना, पगार सदांच तो बगसूंक तयार जाला. ह्या घडये तेंच बगसाने आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करूंक मुखार सरया. दुःखी स्थानी कळत्या काळजाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिना. ओम बलियो अर्पणा तुका मानवाना, तुका सायका ते काळीस. दुःखी स्थानी कळत्या काळजाच्या सौम्या तू तिरस्कार करिना. ओम बलियो अर्पणा तुका मानवाना, तुका जायका ते काळीस. काकूळ मोची कर देवा, काकूळ ती सोतू सागो. अपराध मुझे दूर काढी तळमाका तू, हिमा प्रास नवक. जेजूच्या कश्टांच्या वेळार पेद्रूनो हांव ताका नेणा म्हणून एका रितीन विकृत केल्लें. पण निमाण्या घडये जेजू ताचेर दिश्ट लायत आसतना आपणाचे उणेपण तो वळखता, गळगळ्यांत तो रडता आनी निमाणे सुवार्थीक तो साक्षी जाता. देवा मुखार आमी अपराध वळखून घेता, तवळ देव तसो मोग आमच्या काळजांनी दराळ मापान वता. तोच मोग ह्या घडये आमी अनुभव करया. मरणांतलो म्हाका निवर देवा, जीव तुजी न्हीद घासयतली. उगड मुझे वोन परत ये सर्वेस्परा, निरंतर ते स्तुती गावची. मरणांतलो म्हाका निवर देवा, जीव तुजी न्हीद घासयतली. उगड मुझे वोन परत ये सर्वेस्परा, निरंतर ते स्तुती गावची. काकूळ मुझी कर देवा, काकूळ ती सोतू सागो. अपराध मुझे दूर काढी तळमाका कर, हिमा प्रास नवक. काकूळ मुझी कर देवा, काकूळ ती सोतू सागो. अपराध मुझे दूर काढी तळमाका कर, हिमा प्रास नवक. सोम्याक आमी स्तुती गीत गायलें. ताची काकूळ आमी ह्या घडये मागोवन घेतली. एक घडीभर सोम्याक आमच्या काळजांत अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया मोगाच्या इश्टान. जेजू मुखार आमी आसां, जेजू सांगता आमी आसां. आनी ह्या घडये आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर्व बरेपणाचो एक घडीभर आमी उगडास काडया. देव आमचे ते विश्वासी जाला. देवान मनशाक असो मोग केला आनी तोच मोग ह्या घडये आमी उगडासा काडून ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मनीसावन आमचे खातीर ह्या संवसारांत आयिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येवकरिस्ता मरिफात तुझे हजरपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. खुर्सार तुका समर्पण आमची सोडवण तुवें केल्ल्या खातीर होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां हर एकल्यांक तुज्या कृपे बेसावांनी तुवें बरयल्ल्या खातीर
होगळप तुका सम्या जिस आमकां हर एकल्यांक सदांच तूं मार्गदर्शन दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस पवित्र पुस्तका मुखांतर आमचे लागीं उलयताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस तुजे मरिफात बापाची वळख आमकां दिताय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस जीवन सावन आमकां जीवनपणाचो बरवसो तुवें दिलाय देखून अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन आमकां तुवें सांबाळल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे सांगाता तुवें रावल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस बरें कुटुंबा जिवीत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमा समेस्तांक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमच्या वावराक बरो प्रतिफळ तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस लुकसाणेंतले अवघडांतले आपायांतले आमकां सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस पिडे शिडे वेळार आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमच्या दिसपट्ट्या पैणांत आमकां तुवें आदार फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमकां हर एकल्यांत शांत समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमी हातीन धरिल्ली योजना पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत जैत दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस आवडत जियोंक आमकां आदार फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सम्या जिस वै मोगाच्या इश्टानो जेजो मुखार ह्या घडी आमी आसां जायतो विनवण्यो आमी मागुल्ल्यो देवान आमकां दिल्यात जायते उपकार सोम्या मुखार आमी मागल्ले आमकां फावो जाल्यात आनी ह्या घडये देवाक आमी अर्गां दिवया सालोरेसाच्या पांयांतळी आमी आयल्या जेजूच्या पांयांतळी आमी पावल्या विशेश करून ताका अर्गां दिवंक मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत आसचे सर्व अर्गां मागणी जेजूक आमी समर्पया आमच्या काळजांत असले हर एक उल्लेख सोम्या मुखार आमी हाडया प्रतीक करून देवान आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणांचो आमी उगडासा काडया आनी ह्या घडये गर्गां गीत आमी गायता आसतना त्या सोम्याक आमच्या काळजांत अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया कोंगणी भक्ती गीतां बुकू 510 कोंगणी भक्ती गीतां 210 सगळ्या काळसान सोम्या तुका नवाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गां तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच नाही आमी तुजे विणे अर्गां तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नवाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका
अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे ऐकाताय संतोष भरयताय सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय मागणे ऐकाताय संतोष भरयताय सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावार्था सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गा तुका होगळप तुका स्तुती तुका वंदन तुका Alleluia 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 सर्व आमी उबी रावया ह्या घडये देवाचें उताराचो मोठो नियाळ करूंक आमकां सम्यायती करता आसतना पवित्र आत्म्याक ह्या घडये आमचे मदें येवकार करया विशेष करून तसो सता सोत्मो ह्या घडये आमचे संगताय रावोन दी प्रत्येक करून कशें त्या पेंतेकोस्ता दिसा उज्या रुपार पवित्र आत्मो देवुरलो त्या अपोस्तलांचेर सुवार्ता परगटणेचो वावर आरंभ जाल्लो त्या घडये तेच परी देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक मुखार सरता आसतना तेंचो उतर आमच्या जिवितांत जागोवन दवरूंक त्याचो उतरां मरिफात आमी प्रेरण जोडूंक त्याचो उतरां बरी आमचें जिवीत आमी जियोंक ह्या घडये पवित्र आत्म्याचो आदार आमचे मदें आमी मागून घेवया पांचसंको 95 95 सर्गीच्या रासाच्या कुर्पेसरी देवो वेगिस्तो मोघासरी सर्गीच्या रासाच्या कुर्पेसरी देवो वेगिस्तो मोघासरी सताच्या आत्म्या सत्माका शिकय सांगता सताच्या आत्म्या सत्माका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड पांखय नीतीच्या सूर्या उजवाड पांखय सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवो वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवो वेगिस्तो मोगासरी वेदींच्या आत्म्या प्रेमोचें दांडय वेदींच्या आत्म्या प्रेमोचें दांडय सुसंच्या आत्म्या तन्मोची नेवराय सुसंच्या आत्म्या तन्मोची नेव सर्गीच्या रासाच्या कृपेसरी देवो वेगिस्तो मोगासरी लुकास वांजेल अध्याय 12 वळ 35 तान मुखार तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा आपलो धनी पाटी घरा येवन दार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणा गेल्लो आपलो धनी
केदळा पाटी येतलो काय म्हूण ताची ते वाट पळेवन रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावन तयार आसात ते साकर बागीस सै. सतच हांव तुमकां सांगता, धनीन आपलें कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यांनी वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सै. उगडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हणून गरसो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडी जागो रावतो आनी आपलें घर फडकतो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक चिंतिनांतले घडये मनशापती येतलो. देवाची उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. सर्व आमी बसया. मोगाच्या इश्टान सुवार्त आमी आयकली आनी ह्या सुवार्ते मरिफात विश्वासी साकोर म्हळ्यार कोण ही चिंताप जेजू आमकां दिवचें प्रयत्न करता. आमी आयकल्लो वांजेल लुकाचो वांजेल अध्याय 12 आनी हो अध्याय आरंभ सावन मुखार वेता आसतना आमकां लुकाच्या 9व्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत आमकां थंयसर जेजूचें गालिलियाचें मिसांव आखेर जाता. जेजू थंयसर गालिलियाचें मिसांव आखेर करन जेजू ताचें जेरुसलेमाचें पैण मुखार सोंको आरंभ करता. आनी हे पैण आरंभ जाता आसतना जेजू आपल्या शिसांक एका रितीची समजणी दिवचें म्हळ्यार द वे ऑफ डिसायपलशीप म्हणटा आमी. एका शिसाची वाट खंयची वा एका शिसान कसल्या वाटेन सोमक जाय ही चिंताप आपल्या आपोस्तलांक जेजू दिवनूच आसा. आनी देखून आमी त्या 9व्या अध्याय उपरांत पळयलें जाल्यार आमकां थोडे विशेष शिकवण आमकां आयकूंक मेळटात. एक बऱ्या सामारिया घराची वपर आसूंक पुरो, मोरी जेजूच्या पांयांतळी बसलेलें घडीत आसूंक पुरो, देवा मुखार आमी कशें ग्रेस्त जायजे म्हणले वपर आसूंक पुरो, ही सगळी आमकां ह्या वांजेल उपरांत वाचूंक मेळच्यो जावन आसात. आनी ताचे उपरांत आमकां वाचूंक मेळचें घडीत जावन आसा विश्वासी साकोर म्हळ्यार कोण, अविश्वासी साकोर म्हळ्यार कोण. आमी आयकलो वांजेल केवल विश्वासी साकराचो आनी एक ताचो मुखार वेता आसतना अविश्वासी साकोर म्हळ्यार कोण म्हण जेजू आमकां समजयता. आतां हें घडीत वाचता आसतना आमच्या मतींत दोन चिंतपां आमी आमच्या मतींत स्पश्ट करूंक जाय. एक, जेजून हें घडीत कित्याक सांगलें? 2 कारणां खातीर. एक कारण जावन आसा, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक खरो आपोस्तल वा खरो शिस कशें आसता, एका खऱ्या शिसाची लक्षणां कसलीं, एका खऱ्या आपोस्तलाची लक्षणां कसलीं, तें आमी ह्या घडीता मुखार समजता. देखून एक खरो विश्वासी आपोस्तल तो सदांच तयार आसता, आपल्या मेस्त्रीच्या सेवेक तो सदांच तयार आसता. हें सगळें चिंताप ह्या घडीता फाटल्यान दिवचें जेजून. दुसरें जावन आसा एस्केटोलॉजिकल थिंकींग म्हणटा आमी. एस्केटोलॉजी म्हळ्यार निमाण्या जडतेचो वेळ म्हण आसा. आमकां कळीत आसा आमचे बावडताचें सत आमकां शिकयता निमाणे, मोर्न, जडती, यमकोंड आनी सर्क. देखून हे 4 निमाणे वस्तू म्हणटा आमी. देखून ह्या 4 संगती वेळार वा आमच्या जिविताच्या निमाण्या वेळार जडतेचो वेळ म्हण आसा आमकां हर एकल्याक. त्या जडतेच्या वेळार आमी कशें आसूंक जाय, कशें आयते आसूंक जाय. कित्याक जेजू निमाणे उतरां सांगता, आमी चिंतिनांतल्या घडये मनशापतेचो येतलो, चिंतिनांतल्या घडये मनशापत येतलो. एस्केटोलॉजिकल देवाचें दुसरें येणें वा जेजूचें दुसरें येणें. दुसरें येणें केदाळा जाता आमकां कळीत ना. पयलें येणें जालां, दुसरें येणें केदाळा जाता आमकां कळीत ना, पूण हें जाता खंडीत. आनी ह्या वेळार एका विश्वासी साकरान वा आपल्या दनयाक कशें राखोवन रावोंक जाय, दनयाक बेडच्याक कशें आमी आयते रावोंक जाय म्हणलें चिंताप जेजून आमकां दिवची जावन आसा. मुखारसून नियाळ आमी मुखार करता आसतना साकोर सर्वेंट. आतां साकोर म्हणलो शब्द सांगता आसतना तो आमच्या कानाक तितलो पसंदयसो जायना. धनी वा दनकार असले शब्द आमकां सांगले जाल्यार आमकां खुशी जाता, पूण साकोर वा काम आसो म्हणून सांगलें जाल्यार आमकां तितलें पसंदयचें जायना. आतां जेजू कित्याक ह्या नौकराचो वा साकराचो उल्लेख आपल्या आपोस्तला मुखार करचे प्रयत्न करता? साकोर म्हळ्यार जेजूच्या आमच्या काळाच्या रितीर त्या कामाचे वा साकोर न्ही.
बगार ते वावराडी वा कितें साकर आसले जेजूच्या काळार तांचे सगळे अस्तित्व दनया ते होंदोन आसा सगळें अस्तित्व कित्याक तांचे जिवीत साकोर म्हळ्यार सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां म्हणसरी मात्र तो साकोर मागीर तो साकोर न्ही म्हण तशें न्ही तो साकोर कसो गे म्हळ्यार त्या दनयाच्या हाताकाल आयिल्लेंच त्या दनयाच्या जिविताच्या अखेर म्हणसर तो साकोर त्या दनयाची सेवा करच्यार आसता सगळें ताचें जिवीत ताच्या दनया खातीर तो समर्पण करता दनी रडतना साकोर रडता दनी संतोष पावतना साकोर संतोष पावता आनी हें जावन आसलें एका वावरेड्याचें वा एका साकराचें अस्तित्व जेजूच्या काळार आनी असलें अस्तित्व जेजू आमकां दिता आसतना एका साकरान आपल्या दनयाच्या जिविताचो वांटेली जावंक आसा एका साकरान आपणाच्या दनयाचें हजारपण सदांच ताणें ताच्या जिवितांत भोगूंक आसा म्हणलें सत देखून एक साकोर तो दनयाक सोडून वा वेगळो जावन रावोंक जायना दनी कोण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजू जावन आसा दनी आनी ह्या दनया मुखार हांव आनी तुमी कोणी दनी न्ही हांव आनी तुमी कोणी कितें बॉस न्ही व्हडले बगार ह्या दनया मुखार हांव आनी तूं साकोर देखून म्हज्या आनी तुजें अस्तित्व ह्या दनयाच्या हाताखाल आसा हो दनी म्हज्या तुज्या जिविताचो आनी देखून जेजू साकराचो उल्लेख त्या ओपारींत वा वांजेलांत करचें प्रयत्न करता आतां एक विश्वासी साकराची लक्षणां कसली जेजू आमकां 2 संगती दिता 2 संगती सांगता एक तो कामार बांदलेलो आसता आनी दिवे पेटोवन घेतलेलो आसता कामार बांदलेलो आनी दिवे पेटोवन दवरलेलो कामार बांदलेलो म्हळ्यार कितें आमी प्रस्तुत काळाच्या वावरांत कामार बांदलेले आमकां दिसून येवचें अप्रूप कित्याक ऑफिसांत बसून काम करतले आनी गाडयेंत भोंवन काम करतले वा इतर काम करतले व्यक्ती कामार वा पेंगटा बांदिनात पेंगटाक बांदचे कोणें पेंगटा बांदचे तोटांत काम करतले गाद्यांत काम करतले व्यक्तींनी हांव ल्हान आसतना म्हज्या व्हडली मायकर वेता आसतना रजेंत म्हजो माम आसतालो तो पेंगटाक बैरास बांदून तोटाक वा गाद्याक गेलो जाल्यार वेगीनच्याक पाटी येना आमकां कळटालें मामान जर तर पेंगटाक तुवालो बांदलो बट बांदलो जाल्यार एक बैरास बांदलें जाल्यार तो कामाक गेलो जाल्यार तो आनी एक फाटी येना आमकां स्पश्ट आसलें आमी केळोंक आराम करचें आसलें म्हळ्यार वावराड्याचो एक बायलो गुर्त तो बायलो गुर्त देखून जेजू कितें सांगता एक विश्वासी साकोर ताका ताच्या दनयाच्या सेवेक कामार बांदून आयतो रावलेलो आसता कामार बांदून आयतो रावलेलो आसता देखून मोगाच्या इस्तान आमी आमच्या जिवितांत तें कामार बांदचे तसले कामार बांदून आयते रावलेले तसले व्यक्ती जावंक जाय कित्या खातीर दनी केदाळे येता म्हूण आमकां कळीत ना एस्कटोलॉजिकल थिंकींग जेजू केदाळे येता आमकां कळीत ना देखून हांव आनी तूं कोण हांव आनी तूं साकोर हांव आनी तूं दनी न्ही देखून एका दनयाच्या येण्या खातीर हांवें आनी तुवें राखून रावोंक आसा कशें आमच्या कमार बांदूंक देखून आमी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 थंय देव मोइजेक आनी आरोनाक आपल्या लोकांक आयती रावोंक आपणे दिता आयती रावोंक कित्याक थंयसर आमकां कळीत आसा देवान त्या इजिप्ताच्या बंदडेंतली सुटोवन वेच्या खातीर मोइजेक थंयसर धाडिल्लें आनी मोइजेक देव सांगता लोकांक सांग तांणी आयती रावोंक कित्याक हा दीस सुटकेचो दीस तांणी थंयसावन भायर येवंक आसा तांणी थंयसावन सोलोवन येवंक आसा तो दर्यो उतरोवन येवंक आसा आनी दर्यो उतरोवन वचोंक इतली वाट सोमकोंक म्हणटा आसतना तांणी लेजर जावन आरामदायक जावन रावोंक जायना बगार तांणी एका वावराड्या बरी कमार बांदून आयती रावोंक जाय आनी जेन्ना ते तशें तयार जातात तांचे पयण मुखारसून वचोंक तांकां सुलाभ जाता देखून देव जेजू आयच्या सुवार्तेंत एक विश्वासी साकोर सदांच कमार बांदून आयतो रावलेलो जाता कित्या खातीर कारण इतलेंच ताच्या जिवितांत त्या साकराच्या जिवितांत दनी येता आसतना दनयाक भेटता आसतना एक उतरवणी जाता एक पास ओवर जाता एक पास्क जाता कित्याक ह्या दनयाक भेटता आसतना ताचें जिवीत आदलें जायना कशें आमी निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता मोइजेन जेन्ना देवाचें उतर आयकून त्या लोकांक ताणें आयतें केलें आनी तांकां त्या तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन फारावेच्या गुलामपणांतल्यान उतरोवन भायर हाडलें देवाचें आपोवणें कमार बांदून आयती रावोंक
आणि त्या आपोवण्याक पाळो दिलो लोक तांच्या जिवितांत परत एक स्वातंत्र्य जिवीत आपणायता. एक विश्वासी साकर धन्याक भेटोवंक आयतो जाता आसतना वा धनी येता आसतना कमर बांदून आयतो आसा जाल्यार ताच्या जिवितांत ती उतरवणेचो अनुभव ताच्या जिवितांत ताका फावो जाता. दुसरें ताणें पेटोवन दवरूंक आसा, दिवे पेटोवन दवरूंक आसा. दिवे म्हळ्यार कसले? दिवे म्हळ्यार ते गुंडू आसले, तांतू वस्तुराची एक बत्ती आसली आनी त्या बत्तींत त्या दिव्यांत तेल घाल ते दिवे पेटोवन दवरूंक आसले. मगाच्या इश्टानो दिवे पेटोवन धरचे म्हळ्यार कितें? वो दिवो कितें? वो दिवो जावन आसा आनी एका अर्थान आमी समजोवचें जाल्यार वो दिवो जावन आसा देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड. जेजून कितें सांगलां? जेजून सांगलेली उतरां जावन आसात म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात. देखून क्रिस्ताक भेटता आसतना अंत्य काळार म्हजे जिविताची झडती जाता आसतना वा तेका साकर जावन दुनियाच्या येण्याक आयती जावंक हांव तयार जाता आसतना म्हज्या सक्तेन हांवें रावचें न्ही, बागार देवाच्या आदारान हांवें रावचें. देवाच्या आदारान. आनी देवाचो आदार म्हळ्यार कितें? देवाचो आदार म्हळ्यार पेटलेले दिवे. आमकां अपुरबायेचें गडीत मातेवाच्या वंजलान आमकां मेळचें ते 10 देडयांची वपार. 10 देडयांची वपार ते 5 बुधवंत 5 बुध नातल्यो आनी 5 तेल घेतलें आनी 5 तेल घेतलें ना, दिवे मात्र घेतले आनी निमाणें तेल नासतना जालें तांचे दिवे पालवून गेले. दिवे पालवोवचे. तेल नासतना जावचें म्हळ्यार कितें? तेल नासतना जावचें म्हळ्यार देवाच्या कृपे विणे हांवें जियोवचें. देवाच्या कृपे विणे हांवें जियोवचें. आनी जेन्ना म्हजें आनी तुजें जिवीत देवाच्या कृपे विणे जाता तो वेळ म्हज्या जिवितांत विश्वासी साकराची लक्षणां दिसून येनात. विश्वासी साकराची लक्षणां दिसून येनात. देखून मगाच्या इश्टानो त्या 10 देडयां पैकी 5 बुदवंत आसलीं, कित्याक तांच्या जिवितांत तांणी सगळे देवाच्या कृपेन जियोवचे प्रयत्न केले. मनशा जिवितांत आमच्या हातांनी सकत आसा, आमच्या पायांनी सकत आसा, आमच्या कुडींत त्राण आसा म्हणून सांगून आमी जियेतो मुखार गेल्यार तें त्राण ती सकत कितले दीस उरतली? थोड्याच दिसांनी, थोड्याच वर्सांनी ती आखेर जातली. मागीर आमच्या लागीं सकत ना. मोगाच्या इश्टानो न्ही केवल कुडीची सकत, बाकार आंतरीक सकत गरज आसा. आनी ती आंतरीक सकत म्हळ्यार कितें? आंतरीक सकत देवाची कृपा. मरयेक देवान ती खबर दिता आसतना देवदूता मारिफात देवाच्या कृपेन भरलेले म्हणून सांगले. कृपेन भरलेले म्हळ्यार त्या कृपेंत सगळें आमचें अस्तित्व आटापून आसा. देखून एक विश्वासी साकर ताच्या जिवितान पेटलोलो दिवो घेवन आयतो रावता. दिवो म्हळ्यार म्हजें जिवीत, तेल म्हळ्यार देवाची कृपा. तेल ना तर दिवो पेटाना, दिवो पालवता. देखून हें आमी समजोवचें गरजेचें. देखून आज मोगाच्या इश्टानो एका विश्वासी सकराचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूक भेटोवंक हांवें आनी तुवें विश्वासी साकर जावं जाय म्हणून जेजू आमकां आपण दिता. देखून एक विश्वासी आनी अविश्वासी साकराची लक्षणां कितें? पवित्र पुस्तक आदारीत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार एकलो विश्वासी साकर कामर बांदता, एक विश्वासी साकर दुनियाच्या येण्याक राखोवन रावता. मोदेनेर आसूं दी, फांत्यार आसूं दी, रात आसूं दी, दीस आसूं दी, दुनियेता मुसरी राखोवन रावता. दुनियाचे सेवा करचे ताच्या जिविताचें मुखेल काम जाता. दुनियाचें हजारपण ताच्या घरांत ताका संतोश हाडटा. देखून हें जावन आसा एका विश्वासी नौकाराची वा साकराची लक्षणां. तेंच अविश्वासी साकराच्या जिवितांत पळयल्यार तो हेरांक कश्टूंक मुखार सरता. ताचें जिवितांत तो प्रोकास्टिनेशन, दनी आनीक येवंक मस्त वेळ आसा देखून हांव खाता जेवता पियेता आराम करता म्हणून सांगून असलें जिवीत तो जियेता. आनी दनी येवंक वेळ आसा देखून ताच्या सांगात्यांक तो कश्टिता. तो विश्वासी साकर न्ही, तो अविश्वासी साकर. देखून जेजू म्हाका आनी तुका आज त्या विश्वासीपणाचे व्यक्ती जावंक, विश्वासी साकर जावंक आपण दिता. देखून मोगाच्या इश्टानो आज जेजू आमकां असलें आपण दिता आसतना विश्वासी साकर हांवें आनी तुवें कशें जावचें? हे विश्वासी साकर जाय तर म्हाका कितें आदार गरज आसा? आमी एक मोठव्यान 3 संगती आमी समजोवचें प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें आमी हर एकले देवाचे वा जेजूचे साकर जावंक जाय. मनशा जिवितांत आमी पेल्याचे साकर जावंक आमकां तयार कोणी ना. आनी एकल्याच्या पांयांतळी काम करूंक आनी एकल्याच्या पांयांतळी बसोवंक आमकां कोणायकी नाका.
पूण जेजू आमचो धनी म्हणून स्वीकार करता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देवा मुखार विश्वासी साकोर आमी जाता आनी तें साकोर जाय तर पयल्यान पयलें हांवें म्हज्या जिवितांत देव म्हजो धनी म्हणलें मानून घेवंक आसा. देव म्हजो धनी, दुसरो कोणीय म्हजो धनी न्ही. देखून ह्या संवसारांत आमकां जायते रितीचे आपोवणे मेळटा. हांगा येया, थंय येया, थंय बरेंपण जाता, हांगा बरेंपण जाता, तो बरें करता, हो बरें करता, तें वकात दिता, हें पिठो दिता, तें दाडो दिता. तें गरजेचें न्ही. म्हज्या तुज्या जिवितांत देव धनी जाल्यार हें सगळें हांवें पयस दवरूंक आसा. देखून एक विश्वासी साकोर विश्वासी धनियाक विश्वासी रावता. एक धनी विश्वासी साकोर आपल्या धनियाक विश्वासी रावता. देखून एका बऱ्या विश्वासी साकराचे एक पयलें लक्षण जावन आसा म्हजो आनी तुजो धनी देव मात्र, जेसू मात्र, दुसरो कोणीय न्ही. देखून हें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत स्पश्ट चित्रण आसूंक जाय. सत मानता मागणें म्हणटा आसतना आमी उसारता तो भावार्थ म्हज्या जिवितांत एका धनियाची सेवा करच्याक आमकां आदार दिता. एका धनियाची सेवा, दोन धनियांची सेवा न्ही. देखून जेजून सांगलां कोणाय मनशाक दोगा धनियांची सेवा करूंक जायना, दोन दोनीर पांय धरूंक जायना. देखून पयल्यान पयलें एक बरो साकोर जाय तर म्हज्या तुज्या जिविताचो एकलोच धनी आसूंक जाय, दोग धनी न्ही. दुसरें विश्वासी धनियाक विश्वासी राव तर विश्वासी साकोर जाय तर म्हज्या आनी तुजें जिवीत देवाच्या कृपेन भरलेलें जाय. मनशा संगतेचेर पातयेवचें न्ही, म्हज्या तालेंतांचेर हांवें पातयेवचें न्ही. म्हजे लागीं कितें आसा हांवें पुंजावन दवरलां तें म्हाका आदार दिता म्हणून ताचे वयर म्हजी पातयेनी दवरूंक जायना. म्हजी सोबाय वेतली, म्हजी सकत उणें जातली. पुंजावन दवरलें आनी एकलो वर्ण वेतलो तोवळ आमी खंयसर वेचें. तवळ आमच्या जिवितांत तें कुरपेचें तेल नातलेलें जाता. पालवल्ले दिवो घेवन हांवें म्हज्या धनियाक मेळोवंक जायना. देखून दुसरें जावन आसा देवाचे कृपेन हांवें जिवनचें. ही कृपा म्हाका खंयसर मेळटा. ही कृपा म्हज्या मागण्यान, म्हज्या आध्यात्मिकतेन, देवाच्या उतरान, आमच्या दिसपट्ट्या कुटुंबाच्या मागण्यांत, देवाच्या आदारान ही कृपा म्हाका फावो जाता. संस्कारा मरिफात म्हाका फावो जाता. येवकरिस्ता मरिफात म्हाका फावो जाता. प्राजिताचे संस्कारा मरिफात आमकां फावो जाता. जो संस्कार आमी स्वीकार करता ताचे मरिफात देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत वळोवन येता. आनी ती कृपा तें पेटलेले दिवे, तें तेल घेवन हांवें विश्वासी साकोर जावंक हांवें तयार जावंक आसा. आनी तिसरें जावन आसा विश्वासीपणाचो आनी एक गुर्त, बैलो गुर्त जावन आसा द वे ऑफ डिसायपलशीप. म्हजें जिवीत एका साकराचे बरी वावराक तयार जावंक आसचें, अंत्य जिविताक तयार जावंक आसचें. आनी तो वळ जडती जाता आसतना देव म्हजे लागीं विचारत्या सवालाक जाप हांवें दिवची. देखून मोगाचें इश्टानो एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपया. जेजूच्या हजरपणांत आमी आसां. जेजूचें हजरपण ह्या घडये आमी बघून आसां. आमकां हर एकल्यांक देव विश्वासी साकोर जावंक आपणे दिता. विश्वासी साकोर. आमी विश्वासी साकोर वैगी न्हयगी आमकां आमी एक सवाल विचारूंक जाय. गरज पडटना मात्र आमी आल्तारी मुखार, देवा मुखार, पुनशेताक धांवन येतावगी वा नीज विश्वासीपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें दाखयलां. जेजू ह्या घडये आमच्या सांगता आसो. आमकां हर एकल्यांक आदार दिवं दी. आमकां हर एकल्यांक मोग दिवं दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तोच म्हजो धनी जावंक, देवच म्हजो धनी जावंक. दुसरें त्या विश्वासी साकराक गरज आसली कृपा ताचे तावन मागून घेवंक. आनी तिसरें तें नट्टें आमच्या जिविताचें एटिट्यूड ऑफ ए स्लेव, एटिट्यूड ऑफ ए सर्वंट. एका विश्वासी साकराचो हाव भाव कितें आसा तें हांवें समजूंक आनी त्या प्रकार म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांवें जियोंक ह्या घडये जेजू आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमचें मागणें सांग. जेजूक आमी पळोवया ह्या घडये आमचे संगताच्या सोम्याते आमची दिस्त आमी कसोवया. आनी ह्या घडये लुका सुवांचेल अध्याय 24:7-29. Luke chapter 24 verse 29.
आमकां अशी सांगता, तांणी ताका परतून म्हळें, आमची सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. आनी तो तांचे सांगाता रावोंक मुखार सरलो. तांणी म्हळें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. आनी ह्या वेळार तो तांचे सांगाता रावोंक भितर सरलो. कित्याक त्या शिसांनी ताचे सांगाता राव म्हूण जेजूक आपयलें. तांकां कळीत नासलें तो जेजू म्हणून. हें घडीत आमी उगडासा काडयेत एम्माउसाच्या वाटेर पाटी परतोवच्या शिसांचें जिवीत. निरासपण, सलवणी, आखांत तांच्या जिवितांत रेवड गेल्लें. फुडारा विशीं स्वप्नां आसलीं, सगळीं तीं स्वप्नां कसलोन पडलीं. आमचो सोमी आमचे सांगाता आसलो कुर्सार मरण पावला आनी आमकां कोणीय ना. आमचो मेस्त्री आमचे सांगाता ना म्हणलें एका रितीचें भें तांच्या काळजांत रिगल्लें. आनी आमी परत आमच्याच वावराक पाठिवेचें आनी आमकां दुसरो वावर ना म्हणलें एका रितीचें सोलवणेचें चिंताप तांचें त्या अपोस्तलांचें जावन आसलें. आनी असल्या परिस्थितींत समकोन आसल्या शिसां सांगाता जिवंत क्रिस्त पैण करूंक आराम करता. मोगाच्या इश्टानो, एक घडीभर आमच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक जिविताचेर एक नदर आमी घालया. आमचें जिवीत कशें आसा? सगळें बरें आसा म्हूण आमी चिंतावंगी ना. जर सगळें बरें आसलें तर, आरामदायक आसलें तर आमी आज ह्या घडये ह्या जाग्यार सांगाता मेळटी नातले हांव. पूण मोगाच्या इश्टानो, ही घडीभर आमच्या जिवितांत कसले रितीचे आकांत, सलवणी, बेजाराई, भें आसा, एक घडीभर आमी उगडास काडया. सलवणी, आकांत, दूख, आटेविटे, अडचणी हे सगळे मनशा जिविताचो वांटो. आनी ह्या असल्या क्रिस्ती जिविताच्या पैणांत म्हाका आनी तुका आदार कोण? म्हाका आनी तुका आदार जेजू मात्र. आमचे सांगाता राव आनी सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. मनशा जिविती तितल्यानच मोठवें म्हणयेत. सांज जावन दीस आखेर जातना मनशा जिविताचो आवकी सोंपता. आनी ह्या वेळार आमी कोणा सांगाता रावचें? जेजू सांगाता आमी रावूंक जाय, वा जेजून आमचे सांगाता रावूंक जाय. मार्काचो वांजेल अध्याय 4:35 आनी मुखार आमगे कापूरबाईचें गडीत थंयसर आमी वाचता आनी तें जावन आसा जेजून वादळ थंड करचें. जेजू आनी ताचे शिस त्या तिबेरिया सरोवर उतरताले. व्हड सयत सरोवर तो 13 मैलां पयस, 10 मैलां 8 मैलां रुंद आसो, लांबायन रुंदाय असो एक व्हड सयत सागोर वा सरोवर तो. आनी त्या सरोवरांनी पैन करता आसतना अवचित वारें येवचें, वादळ येवचें स्वाभावीक आसलें. आनी शिसांच्या त्या दणीरच्या पैणांती तसलेंच वारें वादळ येता. आनी ह्या वेळार शिस जेजू लागीं धांवतात आनी म्हणटात, तूं आमच्या कोबरेर नाय, आमी बुडतांव, आमकां सांबाळन बर. मोगाच्या इश्टानो, वारें वादळ, कश्ट, सलवणी, पिडा, मोर्न, आटेविटे हे सगळे मनशा जिविताचो वांटो. केदाळ आमच्या जिवितांत असले संगती रेवड घालतात. कदाळ आमकां जिवितांत असले रितीचे जड वारें येता, आमकां कळीतच ना. ह्या घडये हांवें आनी तुवें कितें करचें? जेजू लागीं वचूंक जाय, जेजू लागीं वचूंक जाय. ते 2 जाण अपोस्तल तांचे सांगता
जेजू सांगता पैन करून मुखार सरलो आनी निमाणे त्या वेळार तांणी मागले केल्ले विनंतेचे मागणे जावन आसा. आज आतां आमचे सांगता राव सांज जाली. मोगाच्या इश्टानो, ह्या घडये जेजू आमचे सांगता आसा. एक घडीभर आमी ताचेर दिश्ट आमी कसोवया. आमचे तेंच मागणे जावन दी ह्या घडये. सोम्या आमचे सांगता राव, सोम्या आमचे सांगता राव, आमच्या दिसपट्ट्या कष्टांच्या जिवितांत, सोम्या आमचे सांगता राव, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या पिडेच्या सलवणेच्या जिवितांत, सोम्या आमचे सांगता राव, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कष्ट येताना, सोम्या आमचे सांगता राव, विविध राटावळी मध्ये आमचे जीवित कष्ट जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, कुटुंबाच्या समस्यांक आम्ही बली जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, विविध अस्कतकाय मुखांतर हांव सलवताना, सोम्या आमचे सांगता राव, वाईट संगतीक अवगुणाक हांव बली जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, बरें काम म्हाका मेळना जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, म्हज्या वावरांत म्हाका नश्ट जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, म्हज्या मोगाची म्हाका सोडून वेताना, सोम्या आमचे सांगता राव, विविध रितीचे पिडा शिडा आमच्या जिवितांत रेवड घालताना, सोम्या आमचे सांगता राव, आमच्याच मोगाच्या मनशांनी आमकां विकृत करताना, सोम्या आमचे सांगता राव, आमचे नांव पाड करताना, सोम्या आमचे सांगता आमच्या राव, मागण्याक कान दिनासतना जाल्ल्या वेळार सोम्या आमचे सांगता राव, दुबावाची चिंतना म्हज्या काळजांत येताना, सोम्या आमचे सांगता राव, विविध रितीचे कष्टांचे जिवीत आमचे जाताना, सोम्या आमचे सांगता राव, आमी रडताना, सोम्या आमचे सांगता आमी राव, पडताना, सोम्या आमचे सांगता आमी राव, सलवणी येताना, सोम्या आमचे सांगता राव, वही मगाचे इश्टानो, जेजू ह्या घडये आमचे सांगत आसा. तसो सोम्याक परत आमी आपण दिव्या. सोम्या आमचे सांगता तो राव, आमच्या कश्टांत, आमच्या सलवणेंत, आमच्या एकसूरपणान, आमच्या कश्टांच्या वाटेंत सदांच सोम्या तुजो सांगत आमकां दी म्हणून ह्या घडये ताचो आदार आमी मागोन घेवया. पान संको 24 आमचे संगीत आसा सुखा दुखांत संगी आसा जेसू देव तो जीससा आमकां देव तो जीससा आमचे संगीत आसा सुखा दुखांत संगी आसा जेसू देव तो जीससा आमकां देव तो जीससा बेंबीरांते आमकां घोस्तारा दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू बेंबीरांते आमकां घोस्तारा दैरान आमकां तूं मोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालताना जैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत आसा सुखा दुखांत संगी आसा जेसू देव तो जीससा
into Jesus' hand. Sarayam kanustana Santos karzan tumortai Jesu Kambi sarayam kanustana Santos karzan tumortai Jesu Duchi utra karzat koptana Sangkurpa tuditai Jesu Duchi utra karzat koptana Sangkurpa tuditai Jesu Amche sangitu asa Suka duka tu sangi asa Jesus into Jesus' hand. Angkat Into Jesus' hand. Eksurponang ami astana Moga sangat tulitai Jesu Eksurponang ami astana Moga sangat tulitai Jesu Norma turi kami potana Sasan jivit taboitai Jesu Morna tori kami pautana Sanjivit taboitai Jesu Amche sangitu asa Suka duka tu sangi asa Jesus into Jesus' hand. Angkat Into Jesus' hand. Jesus Into Jesus' hand. Angkat Into Jesus' hand. सर्वामी अगड़िए दिबी गलियां जिजो मुकार या गडिया मी असां आमकां समी जिजोच्या पांय तळी समर्पण करूंक मुखार सरया हे घडये आमचें समर्पण सोम्या मुखार आमी करता आसतना तसो सोमी आमकां ताच्या मोगान भरून दी हे आमचें समर्पण सोम्याक मेसवारलेलें जावं दी ह्या समर्पणा मुखांत सोम्याची बेसांवां आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमच्या कुटुंबा जिवितार आमच्या भुरग्यां बाळांचेर वळोवन येवन दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया सोम्या आमी तुका समर्पण करता आमचें जिवीत समर्पण करता आमचें कुटुंब समर्पण करता आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक समर्पण करता सोम्या ह्या घडये आमची पिडा आमच्या जिविताचे कश्ट समर्पण करता सोम्या ह्या घडये म्हज्या जिवितांत अनुभव करून आसचें हर एक दूख आटेबिटे कश्ट समर्पण करता सोम्या म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताची राटावळ आनी समस्ये समर्पण करता सोम्या ह्या घडये म्हजें कुटुंब म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजी संतोश दादोसका समर्पण करता सोम्या म्हजी वायट सवय म्हज्या जिवितांत आसचे हर एक अवगुण समर्पण करता सोम्या म्हजें काम आनी म्हजो दिसपट्टो वावर
समर्पण करता सोम्या म्हजी कृषी म्हजो वेवहार समर्पण करता सोम्या म्हज्या भुरग्यांचे शिकप आनी तांचे खातीर हांवें आसा केल्ली हर एक सपनां समर्पण करता सोम्या हर एका धार्मिकाक याजकांक आनी सर्व धार्मीक भाव भयण्यांक समर्पण करता सोम्या इस्कॉलाक वेच्या हर एका विद्यार्थीक युवासनाक समर्पण करता सोम्या आमी वापरची हर एक हातेरां आमी आसा आमचे आसची वाहनां आमगेर घरां आसची हर एक मनजाती सगळीं समर्पण करता सोम्या परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक समर्पण करता सोम्या आमी ह्या वर्सा आनी मुखल्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी आसा केल्ली हर एक योजना आनी कामां समर्पण करता सोम्या म्हजें कश्ट जावचें कुटुंबाचें जिवीत समर्पण करता सोम्या ह्या घडये हर एका युवा जनाक कश्ट नासच्या बेकार भोव नासच्या हर एकल्यांक समर्पण करता सोम्या हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता सोम्या त्या पिडेस्तांक शुश्रुता दिवच्या हर एका दाक्तेराक नर्सांक इतर वावराड्यांक समर्पण करता सोम्या ह्या घडये वायट सवयांक गुलाम जाल्ल्यांक समर्पण करता सोम्या तुजे मुखार सर्व एकसुरें जिवीत जीवन आसच्या हर एकल्यांक समर्पण करता सोम्या दुबळिकायेन कोसून आसच्या सर्व भावां आनी भयण्यांक समर्पण करता सोम्या अनाथ जावन भोवन आसच्या सर्व भुरग्यांक समर्पण करता सोम्या आमच्या पवित्र सभेक समर्पण करता सोम्या आमच्या सगळ्या सामाजीक मगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आमी केल्लें हें समर्पण तूं मानून घे ह्या समर्पणा मुखांतर तूं आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादीत कर ह्या समर्पण तुजी कृपा देणी आमकां आमच्या जिवितांत अनुभव करच्याक ह्या घडये आदाराची जावं म्हणून सोम्या हांव तुजे लागीं मागतां संको 118 118 Cinta golipan
सूर हंसाला निरासपणा आवासा पुष्मोस बरवस दितो म्हाका आसुर असुर म्हज्या आत्म्याचो की सोमिया घेतो म्हाका पाळीस म्हजी दिता तुका की सोमिया घेतो म्हाका पाळीस म्हजी दिता तुका संसारी कुशालाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव सापडून आसा सोम्या काकू म्हजेर तूं दाखय संसारी कुशालाय सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव सांबळून आसा सोम्या काकू म्हजेर तूं दाखय गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत म्हजी दिता तुका गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत म्हजी दिता तुका हालेलुया 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 समर्पण जिजो मुखार ह्या घडये आमी आसा जायती विनवणी मागणी घेवन ह्या पवित्र तळार आमी पावल्या सालोरेसा मुखांतर जेजूच्या पांयांतळी ती मागणी समर्पण करच्याक ह्या सर्व विनवणे खातीर मागोवंक आमी मुखार सरया ह्या घडये विनवणेच्या मागण्याक एक सकत आसा मोगाच्या इश्टानो पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार विविध व्यक्तींनी केल्ले ते विनवणेचे मागणे आमकां वाचूंक मेळटा जेजू शिकोवन दिवन पाटी येता आसतना आसले ते दोग जाण कोटकार आनी तांणी केल्ले ते विनवणेचे मागणे दाविदाच्या पुता आमची काकुळटकर तांकां दिश्ट मेळ्ळी विविध रितीच्या विनवणेचे मागणे आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवंक शकता तो शतापती येवन जेजू लागीं ताणें केल्ले विनवणी जावन आसा तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्हय तुवें एक उतार सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो आनी त्या विनवणेच्या मागण्याक देव कान दिता जेजू कान दिता ताच्या साकराक बरें करता मोगाच्या इश्टानो सुम्या मुखार आमी दिव्यांनी आसा ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत जायती विनवण्यो मागणी आसात त्या घडये आमी त्या मागणी सुम्या मुखार हाडचे प्रयत्न करया मागया आमी ह्या घडये आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर मोगाच्या इश्टानो कुटुंब जिवीत देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें म्हणयेत ह्या कुटुंबा जिविता मुखांत
आमच्या जिवितांत आमी तो संतोषाचो दुसकाय अनुभव करूंक शकता एक बियावीण वातावरण आमच्या कुटुंबांत आमी जियोंक शकता ह्या घडये सोम्या आमच्या कुटुंबांत तुजें हजरपण दी म्हूण आमी ह्या घडये सोम्या मागोन आसा आमची कुटुंबां सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी पर ह्या घडये सोम्या आमच्या कुटुंबांत तूं राव बेजारायेची वा इतर रितीचे मोसराची चिंतना नाना रितीचे सूख अभिप्राय आमच्या कुटुंबा जिवितांत येता आसतना सोम्या आमकां सोडवून फावो कर मतीक उजवाड दी असल्या नापसंदायेच्या सालितावन आमी पयस रावूंक कशें एक विश्वासी साकर तो विश्वासीपण दाखयता तेच परी आमच्या कुटुंबा जिवितांत तेंच विश्वासीपण आमच्या जिवितांत सदांच आमी दाखोवंक सोम्या ह्या घडये तुजो आशिर्वाद तुजे आदार ह्या घडये आमच्या कुटुंबाचेर वत म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं मागता कॉल सांगता तुका अर्गां दिता कुटामोचे तुका आस पेटयता कॉल सांगता तुका अर्गां दिता कुटामोचे तुका आस पेटयता आस पेटयता आस पेटयता आस पेटयता तुझाम आस पेटयता आस पेटयता आस पेटयता आस पेटयता तुझाम आस पेटयता ह्या घडये मागया आमी आमच्या भुरग्या बाळां खातीर युवा जाणां खातीर आमच्या कुटुंबांत तसच्या हर एका भुरग्या बाळांचो आमी उगडास काडया मोगाच्या इश्टान तांचे इस्कॉलाचें जिवीत तांणी आरंभ केलां मोगाळा जेजू ह्या घडये सोम्या शिकोवन आसच्या सर्व विद्यार्थी खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी आमचें मागणें तुका भेटयता मोगाळा जेजू ह्या घडये सोम्या तांकां तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांचे संगतात राव जाणवायेची भुरगीं तांकां कर शगुणाचें जिवीत तांणी जियोंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर तांच्या मतीक उजवाड दी कुडीक भलायकी दी सकत दी प्रत्येक करून सोम्या तांणी चलोवन वेतना खेळटना पयन करता आसतना तांचे संगतात राव शाबीत तांकां सांबाळ प्रत्येक करून सोम्या इस्कॉलान कॉलेजींत शिकोवन आसच्या युवा जाणांचो आमी उगडास काडटा तांचे खातीर आमी ह्या घडये मागणें करता मोगाळा जेजू हे सर्व युवा जाणांक तुज्या आशिर्वादांनी तूं बरें फुडाराच्या विशीं तांणी चिंता पटयतना तस फुडाराचे विशीं तांणी मेटां काडूंक मुखार सरता आसतना सोम्या तूं तांकां आदार दी नवो बरोसो तांच्या जिवितांत तूं घाल प्रत्येक करून सोम्या ह्या संवसाराच्या विविध रितीच्या वडण्यांतले तांकां तूं पयस कर कोटी इश्टागाट कोटी साल समकण तांचे तावन पयस वचून दी तूं तांच्या जिविताचो धनीतूं सा तांणी तुजे ते विश्वास रावून जियोंक सोम्या तांकां ह्या घडये तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता दुःख आमचें बुसता दैरान आमकां मरता दुःखा आमचीं बुसता दैरान आमकां मरता तुमच्या कडेन उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय कडेन उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता ह्या घडये विशेष करून सोम्या आमी मागणें करता बऱ्या भलायके खातीर मोगाळा जेजू येदोळ म्हणसर आमकां बरें जिवीत बरी भलायकी तुवें दिल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयतळी आमी आसा जायतीं जाणां आमी हांगासर आसा बऱ्या भलायके खातीर मागच्याक
नाना रितीच्या पिडेनी आमकां रेवोड घाला सोम्या. ह्या दिसांनी डेंग्यू पिडा डेंग्यू तापा मरिफात जायतो लोक कश्टन आसा. सांगतास कॅन्सर आनी इतर मारेकार पिडे वरवीं जिवीत कंगल जालां सोम्या आमचें. आर्थीक रितींनी आमी कश्टन आसा आनी ह्या मरिफात आमचे जिवितांत ही पिडा शिडा मारेकार जाल्या. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या असल्या पिडेन कश्टन आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांय तळे आमी सोम्या समर्पण करता. दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून मागल्ल्या त्या दोगा कोडकारांक तुवें दिस्त दिली. आमकां बरें कर म्हणून मागल्ल्या त्या व्यक्तीक तुवें गूण केलें. मगळा जेजू तुज्या लागीं आमी ह्या घडये तेंच मागणें करता. सोम्या जेजू नाना रितीची तरावळ पिडेनी आमची कूड कश्टन आसा. गांठींची दूख, पाटीची दूख, तकली फडाफड, हात दूख, हे सगळे नाना रितीच्या पिडेनी आमी कश्टन आसा. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या हर एका पिडेस्त व्यक्तीक तुज्या पांयां तळे मी समर्पण करता तुजे मुखार. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या आशिर्वादीत कर. तुज्या कृपेची देणी आमचेर तूं वत. तुज्या अमोलीक रगत आमचेर तूं शेणाय. आमची कूड पवित्र कर, पिडे रहीत कर. ती दूख ते आटेविटे सोसून वरच्या कर. सोम्या आमकां तुजी कृपा बेसांवांत तूं दी. तुजी कुशी वयतर सोम्या तुजें स्पर्श तूं आमकां दी. आमकां ह्या घडये आमी सोसून आसा त्या चड दुखीतावन पिडेतावन आमकां राखून व्हर सोम्या. जे कोणे तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोंक सांगलेलें आसा तांचे खातीर आमी मागता. जे कोणाक हांगासर येवंक जावना त्या लोकां खातीर आमी मागता सोम्या. भलायकेचें जिवीत, बरें जिवीत, समाधानाचें जिवीत सोम्या तूं आमकां ह्या घडये फावो कर म्हणून तुज्या लागीं कलतेपणान आमी मागता. कर जिसू, कर जिसू, अमोलीक रक्तान तुज्या गुण कर जिसू, कर जिसू, कर जिसू, अमोलीक रक्तान तुज्या गुण कर जिसू, आपो जिसू, आपो जिसू, दैविक स्पर्शान तुज्या आपो जिसू, आपो जिसू, आपो जिसू, दैविक स्पर्शान तुज्या आपो जिसू. ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडता. विविध रितीच्या वायट संगतीक अवगुणांक बली जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमच्या कुटुंबांनी जायते जण प्रत्येक करून कुटुंबाचे वडील आसात, भुरगीं आसात, युवा जण आसात. नाना रितीच्या मारेकार संगतींतय तांचे जिवीत तांणी वडलां. नाना रितीच्या अवगुणांक पाड सवयांक तांचें जिवीत तांणी बली केल्लेलें आसा. आनी ह्या मरिफात कुटुंबाचें समाधान पयस जालां. तांचो वावर करूंक तांकां आदार जावना. विविध रितीच्या कश्टांनी आमी जिवन आसा सोम्या. असल्या अवगुणांत पाड सवयांक वायट सवयांक बली जावन आसल्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी तुजे मुखार हाडटा सोम्या. ह्या घडये सोम्या तांकां आशिर्वादीत तूं कर. तांच्या मोतींत उजवाड तूं दी. तांच्या कुडीक सकत दी. तुजी कृपा तांकां तूं फावो कर. विशेष करून असल्या अवगुणांतले तांणी पयस जावंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर. कोट्या इश्टागाते मुखांत्र, कोट्या वडण्या मुखांत्र सोम्या असल्या स्थितीक तीं पावलेलीं आसात. ह्या घडये सोम्या ह्या रितीन कश्टून आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळी समर्पण करता आसतना तांकां तुजें आदार तूं फावो कर. तांच्या कृपेन तांकां तूं बर मगळा जेजू. तांच्या मतीन तसचें तें अस्कत समजणी पयस वचून दी. तांच्या कुडीन तसचें अस्कत कांय पयस वचून दी. तें अवगुण तांचे तावन पयस जावन दी. तुका तांच्या जिवितांत तांणी बुन्याद करूंक, तुजे तावन बरे शेगूण तांणी जियोंक, तांची जबाबदारी कुटुंबांतय, तांच्या भुरग्यां बाळांतय, तांच्या वावरांतय तांणी दाखोवंक सोम्या तांकां तुज्या आशिर्वादान ह्या घडये बरमन सोम्या तुजे मुखार कलतेपणी आमी मागता. तन मन अर्पिसुवे देवा,
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು देवा. या घडये सोम्या आमी मागता आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तुजी बेसांवां घाल म्हणून. आमच्या वावरा मुखांतर सोम्या तुवें आमकां सांगात दिलाय. आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केलाय. आर्थीक रितीन आमकां तुवें भद्रते दिल्याय, तुका सांवरगा. हितून मनसर आमच्या वावराचेर तुवें घाल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर बरें प्रतिफळ तुवें आमच्या वावराक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका ह्या घडये अर्गां दिता. सांगता सोम्या जेजू आमचो दिसपट्टो वावर तुज्या पांये तळी आमी ह्या घडये समर्पण करता. आमी ऑफिसांत वावर करता आसूंक पुरो, आमचे वेपार वहिवाट आसा आसूंक पुरो, वा आमचे कृशीचो वावर आसा आसूंक पुरो. मगळा जेजू हे सगळो वावर सोम्या ह्या घडये तूं पवित्र कर. प्रत्येक करून सोम्या कृशीचो वावर करनाच्या सर्व कामेल्यांक तूं आशिर्वादीत कर. ह्या दिसांनी तांचे तोटाचो वावर गाद्यांत वावर तांणी आरंभ केला. मगळा जेजू तांचे सांगता तूं राव, लुकसाणे तावन तांकां सांबाळ, बरो पावस तांकां तूं धाड, बरें बेळ्ळें तांकां तूं फावो कर. आनी आमरी फात तांचो वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचो सदांचो वावर सोम्या तुका पांये तळी समर्पण करता आसतना आमच्या घरांत आसो आमचो दिसपट्टो वावर करूंक तूं आमकां सकत दी, बळ दी. आमच्या वावरा मुखांतर सोम्या आमी ह्या संवसारांत जैतेवंत जावंक तूं आमकां ह्या घडी आशिर्वादीत कर. सर्व रितीच्या लुकसाणे तावन अपायातावन आमकां तूं सांबाळन व्हर म्हण सोम्या ह्या घडये तुजो आदार, तुजो सांगात आमच्या वावराचेर आमी आशेता. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ. या घडये सोम्या विशेष करून आमी मागता कामाच्या सोदनेर आसच्या बेकार भवन आसच्या सर्व युवा जणां खातीर. आमच्या कुटुंबांत विविध रितींनी प्रत्येक करून बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात त्या सर्व युवा जणांक आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक सोम्या ह्या घडये आमी हाडया. सांगत आस बरी सैरीक सोदून आसात त्या जोड्याक सोम्या आमी तुज्या पांये तळे आमी हाडटा. जायतीं जाणां आमी ह्या पूर्ण शेतांत आयल्या प्रत्येक करून बरें काम मेळच्या खातीर मागोंक, बरें सांगातीन मेळच्या खातीर मागोंक. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या तुजो आदार ह्या रितीन मागोन आसच्या, ह्या तेसांवा खातीर मागोन आसच्या हर एकल्यांक सोम्या तुज्या पांये तळे आमी ह्या घडये समर्पण करता. सोम्या तुज्या प्रगट मिसावा पयले गुपीत जिणयेंत जुजे सांगता, मरये सांगता, नजरेता त्या कुटुंबांत तूं जियेलोय. तुज्या पसक्या बापाय सांगता, ताचे सांगता सुतेराचो वावर तुवें केलोय, वावराचो महत्व तुवें आमकां हर एकल्यांक समजयलाय. मगळा जेजू ह्या दिशेन आमी मागता विशेष करून बेकार भवन आसच्या सर्व युवा जणां खातीर, बरें काम सोदून आसच्या युवा जणां खातीर. प्रत्येक करून परगांवांत जायतो लोक आनीकी कामाच्या सोदनेर गेल्लेले आसात, तांणी मागोंक सांगलेलें आसा, थोड्याची कामाची भद्रती नासतना जालेली आसा. असल्या व्यक्तींक मगळा जेजू तुज्या पांये तळे आमी हाडटा. सोम्या जेजू तांकां तुजो आदार दी, तांकां एक बरी वाट तूं दाखय म्हूण आमी मागता. सांगत आस सोम्या बरे सैरिकेचे सोदून आसात त्या सर्व लोकांक तुज्या पांये तळे आमी हाडटा. मगळा जेजू लग्ना जिवीत कुटुंबा जिवीत तुवें दिल्लें आमकां दायज, असलें कुटुंबा जिवीत जियोंक तांकां तूं फावो कर. बरें सांगातीन तूं तांकां दी आनी आमरी फात सोम्या तांच्या जिविताक एक बरो शेवट तूं फावो कर म्हणून सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार परतून आमी मागता. आयकांचे
मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती माता ऐच्या दिसा. या घडये सोम्या हांगासर तुझे मुखाराशी ही देव प्रसाद, ही तुझी भुरगीं, ही तुझी विश्वासी साकरां तुझे मुखार आयल्यात. तुजो आदार मागून, तुझी कुमोक मागून मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये कितें आमकां गरज आसा, कली कुमोक आमकां आदार आमकां गरज आसा, सोम्यातावन आमी मागून घेवया. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमचे समस्ये, आमचे अस्कतकायी, आमची सगळी सोम्या मुखार आमी हाडया. कितें आदार आमकां गरज आसा, खंयचे विशय काण घेवन, खंयची तेसावां काण घेवन ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या, सालोरेसाच्या पांयतळी आमी आयल्या, जेजूचो आदार मागून आयल्या. ते सर्व तेसावां मोगळा जेजू ह्या घडये आमी तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. मोगळा जेजू आमकां समेस्तांक तो आशिर्वादीत कर. आमी मागोन आसा ती गरज आमकां तूं दी. आमी मागोन आसा तो उपकार तूं आमकां दी. बोवाडताना आमी मागोन आसा, कालतेपणी आमी मागोन आसा. सोम्या हे सर्व आमचे जिविताचे कश्ट, आटेविटे, दूख, बेजाराई, संकश्ट, आमचे निरासपण सोम्या तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. सोम्या जेजू ह्या कश्टांत तूं आमकां सांगात दी, ह्या उणेपणांत आमकां तूं सांगात दी. आमच्या खांदा वयले बरादीक कुरीस तूं पयस कर. आमचें जिवीत समाधानान भरलेलें कर. आमचें जिवीत संतोषाचें कर. आमच्या जिवितांत सोम्या तूं सदांच आमकां सांगात दी म्हणून आमी तुजे लागीं ह्या घडये मागता. कुंतीन भरलेल्या तुवें बसयले, पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले. पयस करूची कांत बेसारा दे तूं म्हाका तुजी ती ससा. जेजूची बेसावां घेवंक आमी आयती सव्या. इत्या व्हडा सक्रामेंता सोस्तांक नामान करुया. पुर्विल्या कारुपा बोतला नव्यो रिती आदार्या. सर्वमेच्या उस्कत्विस्या बाबताचे बोतेव्या. जसे बापा तसे पोता उल्हासानी स्तुती गा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावता. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. देव बरे दीस मागता तुमकां सोमेस भक्ती कानो आयच्या ह्या नोवेनाची मिसां आर्गां मिसां त्या सावां आमची मिसां अशीं आसात. सर्गींच्या बापाक सांत फ्लोरेसा मारिफात ही आर्गां स्तुतीची बलिदानाची मिसां आमी भेटयता. ह्या सर त्या सावां पासून तांच्या इराद्या पासून आमी मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सावां अशीं मिसां आसात. जेसिंता लोबीस सास्तान
दुल्सिन लोबो शिरवा, आल्विन प्रेमा पिंटो आजेकार, ज्योति कारकाला, प्रेम डेलिसा पिंटो उप्पिनंगड़ी, जूडिथ डिसोजा किन्निगोड़ी, जैस्मा लेरा मोनिस गडाडी, तरुण मेनेजेस आणि कुटाम बैंगलोर आपल्या दुसऱ्या वर्षाचो जल्मदिवस आचरण करता. डॅरन इथन सिक्वेरा बायदल बेवाडो जल्मदिवस आचरण करता. सियोना कॉड्रस पांगला हांच्या सर भलायके पासोस बरो जल्मदिवस तांकां मागता हांव. जुले डी सिल्वा नेरुडे, जस्टन सेर्विन लुवीस ब्रह्मावर, डेल्सन डिमेलो पेर्नाल, दीनम लुवीजा पिरेरा बेळमन, विलियम सुनीता रेनिटा मिनेजेस निडवले, लूसी कास्टेलिनो बायदल येवाडो, ऑस्टिन सिंथिया मस्करेनियस दुबई, जॉयलस ब्रायन कार्डोजा कुटाम आणि जिविता वाज पंजोट्टू, प्रदीप पिरेरा वेनूर, रिचार्ड पिंटो नाक्रे, अम्ब्रोज लिली मस्करेनियस केरा, सीमा जेनिफर क्वाड्रस कल्याणपुर, अरुण सीमा फैमिली कल्याणपुर, वेरोनिका मार्टिस कुंटलपड़ी बीवाडो, रेनिशा डिसोजा बंटवाल, जेम्स डिसोजा कुटाम बीसी रोड, स्टेफर्ड डिसोजा मूडबेल्ले, अपोलिन सल्डाना केम्मन, अरुण लविना पिरेरा बालेहोन्नूर, प्रदीप मेंडोन्सा मूडबेल्ले, विन्सेंट मेंडोन्सा मूडबेल्ले, विक्टर कुयेल्लो कुंटलपड़ी बीवाडो, एल्वीरा नजरेत मूडबेल्ले, फ्लोरिन नोरना आजेकार, आलिस दलमेडा आज तिसो 74th जल्मदिवस पंजोट्टुवाडो बरो जल्मदिवस बरी भलायकी मागता हांव. संजय डिसोजा कुटाम शिरवाम, रोजलिन बर्बोजा पेर्नाल, डॅफ्नी डिमेल्लो पेर्नाल, डेल्सन डिमेल्लो पेर्नाल, विन्सेंट डिसोजा ब्रह्मावर, क्लेमेंट हिरेल मिनेजेस मूडबेल्ले, विल्फ्रेड आळवा मूडबेल्ले, एंटोनी डिसोजा बसरीकट्टे, अपोलिन फर्नांडीस शिरताडी, शेल्टन मेलिशा लुईस कल्याणपुर, अनिल सविता ग्लोरिया तावरो कलत्तूर, थॉमस एलिजा आयरीन तावरो कलत्तूर, मेल्विन लीना पिंटो हॉस्पेट, रॉबर्ट डिसोजा कुटाम बोरीमार, ग्रेटा रोनाल्ड डिसोजा शिरवाम, डेनियल मोंतेरो रेशमा पैशन मोगरनाड, बेनेडिक्टा सेरावो बचपे, लैरन रियन सेरावो बचपे, अविल डिकुना नेलिकार, रोशन लविना सेरावो कुटाम बचपे, शालेट फर्नांडिस उडपी, अनीश तावरो जारगे कट्टे, मेरी डिसोजा मूडबेल्ले, मोनिका जेसिंता मार्टिस कलमाडी, फर्नांडिस कुटाम नंतूर, ब्रायन क्रिस्टल नंतूर, लॉरेंस अल्मेडा मूडबेल्ले, लॉरेटा डिसोजा लॉरेटा सेरावो कतार, सिलेस्टिन डेसा सांतूर कोपला, अंटोनी रेगो बेळवाय हांच्या ते पासत विशेष ते पासत आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता हांव. तरुण मिनेजेस कुटाम बैंगलोर, आलिस मिनेजेस रायन मिनेजेस नीडवल्ले, नवीन बर्बोजा जयपूर, सिस्टर अनिता डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, मिशेल लवली लोबो कतार, कैरन डिकुना मैंगलोर, एलिजा डिसोजा कुटाम बालेहोन्नूर, ग्रेटा दाबी आणि कुटाम कटपाडी, मायकल पिरेरा बेळमन, वलेरियन फ्रांसिस डिसोजा हॉस्पेट, जॅनेट मतायस मुदरंगडी, रोशन डिसोजा बोरीमार हांच्या सर ते पासत मागता हांव. आयच्या मिसाचे पिरजेन जावन आसा. सांत वर्साच्या मानाक पिरजेन दिल्या रोशिनी मतायस हिरगान. आयच्या नोवेनाचे मुर्दोम जुलियट डी सिल्वा नेरुडे, हेलेन मतायस कुटाम दोपदक, हेल्विन मतायस कुटाम दोपदकट्टे, प्रिमा डिसोजा मुकामार हांच्या विशेष ते पासत मागता हांव. आयच्या जेवणाची वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: लविना बोनिफास मेंडोन्सा मूडबेल्ले, रॉमन पिंटो कारकाळा, श्रेया अंटोनी हिरियाडका, लविना डिसोजा शंकरपुरा, मेल्विन रॉबर्ट डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, ग्लेन क्लिफर्ड फिरेरा शिरवा, मेल्विन लीना पिंटो कुटाम हॉस्पेट, लॉरेंस डी अल्मेडा मूडबेल्ले हांच्या खातीर हांच्या कुटुंबा खातीर सांत लोरेसाचे विशेष मजत मागता. आम्हा समेस्तांच्या भक्तिकांच्या मागोंक सांगिल्ल्याच्या सर ते पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोधी तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सवे स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सवे तुझे विद्येचे उदार सस्ताची तुझी विद्येचे उदार सस्ताची सुंदर आणि बुरेरा सगळे तू सर सुंदर आणि बुरेरा सगळे तू सर स्वागत पवित्रज्ञा तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सवे पेज नंबर 41 41 मोना एक संभावता एक बोटन सम्या सम्या तुझे पोती तुझे तांपोशी सांभळून पराती तांपर्ग तेरा तुझी देवी तुवे आमकां वेस्ता इश्मोन आपयना दैवीक जीवन भरला नामांत एक पोटना पंचमोना एक संभावा एक पोटान सम्या सम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी सांभळून पराते तांपर्ग केला तुझी देवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोरेसाची मजत मागून ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता जमल्या आमची मागणी तेजो मुखांतर आमी समर्पिली आणि प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक सोम्याचो आदार आमी मागलो ह्या घडये आमी सांगता जमल्या देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक हाच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या अपोस्तलांक मिसून काडून एक नव्या मिसावाक तो धाडटा ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या हर एकल्यांक आणि विशेष करून क्रिस्तांव म्हणून वलयल्या हर एकल्यांक आमकां जेजून मिसून काडला आणि ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें मिसांव आमकां दिलां म्हणलें आमी समजूंक जाय दिसपट्ट्या जिवितांत तें मिसांव कितें म्हणलें समजूंक आणि जंय खंय आमी आसांव त्या जाग्यार सोम्याचे साक्षी जावन जियोंक ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर त्याच जेजूचो आदार आमी मागून घेवया हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो उगडास आमी काडया सुमेलाची बक्षांनी आमी मागया
पातकाची दुख तरुण संगता म्हणया हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भयणीनो सगळ्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट कारण आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संकार म्हणजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंतीकाराक म्हण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia takut Sumia takut Krista takut Krista takut Sumia takut Sumia Mahima Dewa unsegi ani shanti taca istan sonsari serves pora deva sekincaraya seputurar Dewa Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका पावता समियाची ख्रिस्ता बापाच्या एकला सुता समिया देवा देवाची शैली संसाराचे पाप काढता आमची काकूत आमची काकूत उच्चा कोस्ता आमची आखणी मानून घे त्या पवित्रता सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू Eklos tu povi, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून सालोरेस दुर्बळांच्या समेत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्ष्यांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो तुझ्या मोगासारखं दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तांच्या पावलांनी सोडूंक आमकां बळ दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुझ्या सुवे पवित्रत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता
इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितले चड हांवें तांकां उलो केली तितले चड ती म्हजे तावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तीक तांणी धूम पारपिलो. हांवेंच एफ्राइमाक सोलोंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखोंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी वोण हाडली. भुरग्यांक उखूल आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता. दयेन म्हजी अंतर्मळा लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना. कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख. देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सडवण लाभतली. देवा आमकां पाटी तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवंक दी आनी आमकां सडवण लाभतली. देवा इस्रायेलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मोदेगांत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी आमचे कुमकेक येवन आमकां सैत लाभ. देवा आमकां पाटी तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवंक दी आनी आमकां सडवण लाभतली. दळबारांच्या देवा आमची पाटी सर्गीतान पाटी परतो आमकां पळय. हे तुजी दाखवली विशाल उगडास कर. देवा आमकां पाटी तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवंक दी आनी आमकां सडवण लाभतली. देवा आमकां पाटी तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवंक दी आनी आमकां सडवण
आपण उभी राहूया. Alleluia, 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 Alleluia. देवाची रास लागी पावला, पातकी चिडी बदला आणि बरी खबर सन्माना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ईसुया. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. देवसार दवंडाया, फुंक्यांक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमच्या पतयेंत दवरिनाकात. पयणाक बोती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावरेड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शारांत वा हळ्ळेंत तुमी रिकतात थंय कुशेन तुमकां स्वागत दितलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसो भायर सर वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावो. पूण तें तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं. कोणी तुमकां घेना जायत वा तुमचें शिकोवन आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शारांतले पांयांची धूळ पापडन भायर सरला. सत सावन तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती काकूळ त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. हाच्या सुवार्तेंत जेजून आपल्या शिसांक समजणी दिवन वा इन्स्ट्रक्शन्स वा गरजेचे इशारे दिवन मिसांवाक धाडचें आमी आयकता. हो वांजेल कालच्या वांजेलाचो मुखलो वांटो. कालच्या दिसा आमी आयकलो वांजेल उगडासा काडयेत जेजू मातेवाचो वांजेल अध्याय 10 आनी थंयसर जेजू आपल्या आपोस्तलांक विंचता आनी तांकां एक मिसांवाक वचोंक आयती करता. आनी हें मिसांव कितें जेजून सांगलेलें जावन आसा, सोडवणेचें मिसांव. शिसांक ताणें एक आपोस्तलीक मिसांव दिलें. देवाचें रास परगट करा, पातकेजींनी बदलूंक आपोवणें आनी बक्षणें आनी सोडवण तांकां फावो जातली. आनी कितें तांणी करूंक जाय? तांणी देवसार दवंडावंक जाय, पिडा शिडा गूण करूंक जाय. हें जावन आसलो प्रमुख वावर आपल्या आपोस्तलांक जेजून ह्या मिसांवाक धाडटा आसतना. आनी देखून जेजून हें मिसांवाक धाडटा आसतना हें मिसांव कोणाचें? आपोस्तलांक हें मिसांव करूंक साध्य आगी? आपोस्तलांक हें मिसांव करूंक साध्य ना. गूण करचें मिसांव आसूंक पुरो वा देवसार दवंडावचें एक्झॉर्सिझम मिनिस्ट्री आसूंक पुरो, ही मिनिस्ट्री वा मिसांव करूंक आपोस्तलांक साध्य ना, केवल जेजूक मात्र. आनी देखून जेजू कितें करता? ताचें मिसांव कितें आसा? ताचे लागीं कितें सकत वा बळ आसा, अधिकार आसा, दैवीक सकत आसा, ती सकत आपल्या आपोस्तलांक तो वांटता, शेअर करता. आनी ह्या मरिफात जेजूचें मिसांव एक तुर्ताचें मिसांव करच्याक तो मुखार सून व्हरता. देखून आमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार आयच्या वांजेलांत कालचो आनी वायचो वांजेल सांगता घालता आसतना आमकां ह्या मिसांवाचो वांटो म्हणले बरी
थोडे विशेष संगती ह्या सुवार्थेंत आमकां दिसून येतात. आमी सेलियंट फिचर्स म्हणटा आमी जेजूच्या मिसावाचे एक थोडे गरजेचे संगती गरजेच्यो विशय आमी पळोवयात. कितें तें 5 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आमी मोठव्यान समजोवचें आनी ह्या मरिफात जिविताक एक संदेश स्विकार करचें प्रयत्न करया. पयलें जावन ते आपोस्तल जेजून धाडलेले व्यक्ती आनी तशें म्हणटा आसतना ते दोळमणासर ते कोणा सांगत आसले? ते दोळमणासर ते जेजू सांगत आसले. जेजूचे मिसांव आराम जाला. मातेवाचो 10वो अध्याय म्हणटा आसतना लगभग जेजूचे मिसांव आराम जावन साबार म्हयने जावन आयल्यात आनी तितली दीस वा ते वरास आसूंक पुरो तितले म्हयने आसूंक पुरो ते जेजू सांगता आसले आनी देखून जेजू सांगता आसलेल्या व्यक्तींक जेजू मिसता आनी जेजूचे मिसांव वा ताचेंच मिसांव करूंक तांकां तो आदेश दिवन तांकां तो धाडटा. देखून एक संगत आमी ह्याचे दिसा समजूंक जाय. जेजूच्या सांगाता आमी रावना तर जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेवंक जायना. जेजूच्या सांगाता आमी रावना जर जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेवंक जायना. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणून वलावियत, क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगीत, रोमन कॅथोलीक म्हणून आमी आमच्या फॉर्मांनी फिलअप करियेत. पूण मिसावाचो वांटो येता आसतना जिविताचे शेवट येता आसतना आमी जर तर जेजू सांगता ना तर त्या मिसावांत आमकां वांटेली जावंक जायना. आपोस्तल जेजू सांगता आसले आनी देखून तांकां जेजूचे मिसांव मेळ्ळें. म्हाका आनी तुका जेजून मिसांव दी जय तर हांवें सदांच जेजूच्या हजारपणांत आसूंक जाय हें जावन आसा. पयलें शर्त जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावच्याक. दुसरें जेजू कितें सांगता? तुमी वस्तू व्हरनाकात, दांड व्हरनाकात, पोतें व्हरनाकात, बुती व्हरनाकात, दोगलो व्हरनाकात, वांडो घालनाकात. जेजूचे हें चिंताप इल्लें कश्टांचें म्हणयेत. वांडो घालनासतना आमी प्रस्तुत काळार सोलोवंक सकना. दांडे कित्याक? जेजूच्या काळाचे पयन रानाच्या मदें आनी कैंतनां जावन आसलें रानवट मुनजा दितावन तांणी बचाव करच्या खातीर तांणी एक दांडो घेत आसलो. बुती गरज आसली. कितल्या दिसांचे पयन म्हूण कळीत ना. खंय खाण मेळटा रानवट राना मदें आनी खंय खाण मेळटा कळीत ना. देखून एक ल्हानशी बुती इल्लें जेवण काणोवचें गरजेचें. पोतें गरजेच्यो थोड्यो वस्तू पियोंक उदक घे आनी कितें घे काणोवचें तलें पोतें गरज आसा. पूण जेजू कितें सांगता? खंयचेय नाका, तुमी वसा, तुमी वसा आनी मिसांव करा. इतलेंच मिसांव. देखून ताचो अर्थ कितें? अ पर्सन हू इनवॉल्वड इन गॉड्स मिनिस्ट्री, गॉड टेक्स केअर ऑफ हिम. जेजूच्या मिसावांत आपणाकच वांटे केल्ल्या व्यक्तीक देव सांबाळटा. इट इज गॉड्स ग्रेस दॅट लिड्स हिम. देखून मनशाच्या जिवितांत आमी मिसांव करी जय तर हांवें वस्तू केंद्रीत जाल्यार ते मिसांव करूंक जायना. देखून जेजून आपल्या आपोस्तलांक धाडटा आसतना खंयचेय वस्तू काणे नाकात म्हणल्यार आसा. कारण इतलेंच द पर्सन हू इनवॉल्वड इन मिनिस्ट्री शूड बी डिपेंडंट ऑन हिम. तो जेजू थंय वा देवा थंय ताणें वणकोन रावंक आसा, डिपेंडंट जावंक आसा आनी तो वळ मात्र तें मिसांव जारी जाता. देखून क्रिस्तांव जिवितांत म्हजें मिसांव सफळ जावना जाल्यार हांव दुसऱ्या खंयच्याय संगती थंय होंदवून रावलां म्हणलें चिंताप. देखून आज जेजू दुसरी संगत आमकां समजयता. वस्तू केंद्रीत जाल्यार जेजूच्या मिसावांत आमी पात्र घेवंक जायना. तिसरें जेजू तांकां पदवी दिता. कसली पदवी? 2 पदव्यो. एक गूण करूंक आनी एक देंवसार धांवडावंक. आतां हें गूण करचें आनी देंवसार धांवडावचें हें जेजून केल्लें मिसांव. पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवंक गेल्यार प्रत्येक करून वांजेलांत आमी पळोवंक गेल्यार गूण केल्लें देंवसार धांवडायल्लें जेजून. दुसऱ्या कोणाय देंवसार धांवडायल्लें वा गूण केल्लें आमकां पळयलां ना. पूण आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तकां येता आसतना थंयसर आपोस्तलांनी गूण केल्लें आमकां संगती वाचूंक मेळटात. देखून वांजेलां आमी पळोवंक गेल्यार हें एक्सक्लुजीव मिसांव जेजूचें जावन आसलें. ताचो अर्थ कितें? जेजू हें मिसांव आपल्या आपोस्तलांक दिता. ती सकत आपल्या आपोस्तलांक दिता आनी तुमी वचून गूण करा आनी देंवसार धांवडाया. हे 2 मिसांव जेजूच्या आपोस्तलांक जेजू दिता. ताचो अर्थ इतलेंच जेजू विणें म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. जेजू विणें म्हज्यान क्रिवेन कितेंच वावर करूंक जायना. जेजू विणें हांवें कुटुंबा जिवीत जियोंक जायना. जेजू विणें म्हजो वावर हांवें करूंक जायना. जेजू विणें एक बरो बापूय बरी आवय हांवें जावंक जायना. जेजू विणें म्हज्यान क्रिस्ताचो जावन जियोंक जायना. इट इज द गॉड्स ग्रेस विच इज शेर्ड विथ अस. आमचे सांगाता जेजून वांटून घेतलेलो असो गुर्त
कुरपेसो वांटून घेतलेलो असो गुर्त मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी जियोंक शकता, मिसांव करूंक शकता. आपोस्तलांनी केल्लें आमी करी जाय तर जेजून आमचे सांगता वांटून घेवंक जाय. चवथें, जेजून तांकां धाडलें, जेजून तांकां धाडलें असलेंच मुखार एक मिसांव आसा करच्याक. जेजून तांकां धाडलें कित्या खातीर? आतां आमी पळोवंक गेल्यार जेजू आमकां सुवार्थेंत आमकां जेजून 2 पोटी असल्या मिसांवाक धाडचें पळोवंक मेळटा. एक हें घडीत कितें आमी आयकलें, आनी एक 72 जाणांक दोगा लेखार धाडिल्लें मिसांव. हे 2 मिसांवां क्विक मिशन म्हणटा आमी जेजून केली. पूण जेजू आतां हें मिसांव आपल्या आपोस्तलांक मात्र धाडटा, दुसऱ्या कोणाक कितें सर धाडिना. कारण कितें? कारण इतलेंच, जेजूच्या स्वर्गारोहण उपरांत हेंच मिसांव आपोस्तलांनी करूंक आसलें, हेंच मिसांव तांणी केल्लें. देखून आपोस्तलांचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार जाल्यार आपोस्तलांनी जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत तांकां त्या पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा मेळिल्लो, आनी त्या पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन तांणी हेंच मिसांव केल्लें, सोडवणेचें मिसांव केल्लें. देखून त्या मिसांवाक आयती जावच्या खातीर हें मिसांव जेजू आपल्या आपोस्तलांक दिता. जेजून धाडलेलें वसा आनी सुवार्ता परगट करा, म्हाका आनी तुकाय तशेंच धाडलेलें. ह्याच आल्तारी मुखार आमच्या इगर्जेच्या आल्तारी मुखार माथ्याक उदक वतून पवित्र स्नान दिवन वसा सुवार्ता परगट करा म्हूण धाडलेलें. देखून जेजून म्हाका आनी तुकाय त्याच मिसांवाक विंसलां, त्याच मिसांवाक धाडलां म्हणलें आमी आयच्या दिसा ह्या गडिता मरिफात्र समजोवंक सांगता. आनी 5वें, जेजून धाडिल्ल्या आपोस्तलांक खंय आमी पळोवंक गेल्यार स्पश्ट आसा, लोकांक आपोस्तलां सरशी येवंक सांगूं ना जेजून. बगार आपोस्तलांक लोकां सरशी वचोंक धाडिल्लें, आपोस्तलांक लोकां सरशी वसा म्हूण धाडिल्लें. पिडेंत आशिल्ले कडेन वसा, कश्टान आशिल्ले कडेन वसा, देंवसार लागलेल्या कडेन वसा, तांकां गूण करा, तांकां सुटका दिया, तांकां बक्षाणी दिया. देखून इट इज मिशन फ्रॉम द एपोसल टू द पीपल, नॉट लोकांनी आपोस्तलां लागीं येवंक न्हय, बगार आपोस्तलान जेजू लागीं वचोंक. देखून आपोस्तलांनी लोकां संगी वा लोकांतय सोदून येवचें म्हळ्यार कितें? सोदून येवचें म्हळ्यार इतलेंच, देव आमकां हर एकल्यांक सांबाळून व्हरता, देव आमची हर एकल्यांची भेट करता, देव म्हजी आनी तुजी जतन घेता म्हणलें स्पश्ट चित्रान ह्या गडिता मुखांतर जेजू आमकां समजयता. देखून देव आमची भेट करता गी वय आमकां भेट करता. कित्याक? जर जेजून तोबळ आपोस्तलांक आपल्या लोकां खातीर धाडलां जाल्यार ह्या काळार देव ताच्या मनशांक आमचे सरशीन धाडटा, आमच्या गरजांक पावच्या खातीर धाडटा. आनी हें जावन आसा आपोस्तलीक वावर. देखून हांवें आनी तुवें केदळ आपोस्तल जाता, हांव आनी तूं केदळ गरजेवंत आसल्या कडेन म्हजे पांय काण घेवन हांव वेतां जाल्यार तोबळ हांव आपोस्तल जाता. आनी एकल्यान म्हज्या पांयां तळी येजे म्हूण आशेवन हांव रावता जाल्यार तो आपोस्तल जायना, तें मिसांव जायना. मिसांव हांवें उठचें आनी वेचें, हांवें उठचें आनी तांकां आदार दिवचो, तें जावन आसा मिसांव. जेजून केल्लें, आपोस्तलांनी केल्लें, आनी आज म्हाका आनी तुका जेजू करूंक आपण दिता. देखून मोगाच्या इश्टानो, ह्यो 5 संगती आमी समजत आसतना आमच्या जिविताक आमी 2 संगती आमच्या जिविताक मोठव्यान समजोवचे प्रयत्न करया. एक, जेजूच्या मिसांवांत वी आर द कोलॅबरेटर्स, आमी जेजूच्या मिसांवाचे वांटेली जावन आसा. देखून देव रस्ता देवान ताच्या पुताक धाडिल्लो सुवार्ता प्रगट करूंक, देवाचें रास्थापन करूंक जेजून आपोस्तलांक विंसून आपोस्तलांक धाडलें, आपोस्तलांनी ताच्या शिसांक धाडलें. अशेंच मुखारसून आयिल्लें आसा मिसांव, आनी तें मिसांव आज म्हाका आनी तुका दिलां. तें मिसांव जावंक पुरो म्हज्या घरांत, जावंक पुरो म्हज्या वाड्यांत, जावंक पुरो हांव म्हज्या वावरा जाग्यार आसा, आस्पत्रेंत आसा, मार्केटींत आसा, हांव क्रिस्ताचो जाता, क्रिस्ताक दिवचो जाता. आपोस्तल गेल्ल्या हर एका कडेन क्रिस्ताक दिल्ले व्यक्ती जाले, आनी तें कोलॅबरेशन जेजूचें आनी म्हजे मदें जावचें, जेजूचें आनी तुजे मदें जावचें. आयच्या दिसा जेजू आमकां समजयता, तूं म्हज्या मिसांवाचो वांटेली, तुवें वचोंक आसा, तुवें संवसारार म्हजो संदेश स्विकार करूंक आसा. दुसरें, सुडकेचें मिसांव वा सोडवणेचें मिसांव. कितें हें सोडवणेचें मिसांव? मोगाचें इश्टानो, जावंक पुरो आमकां कोणायकी आमच्या लागीं देंवसार धांवडावची पदवी आमकां देवान दिवना, जावंक पुरो समजता जावं, पूण दुसऱ्या रितीचे देंवसार संवसारांत आसले त्या देंवसारांत हांव सुडका जोडच्याक जेजू आमकां आयच्या दिसा आपण दिता. कसले हे दुसऱ्या रितीचे देंवसार? जावंक पुरो ते देंवसार ड्रग्साचे आसूंक पुरो, ते देंवसार
इतर रितीचे अस्कतकायचे आसूंक पुरो, लैंगीक सडिलायेचे आसूंक पुरो, वस्तू केंद्रीत कन्झ्युमरिस्टीक वर्ल्डाचे आसूंक पुरो, हे सगळे देंवसार पर्नोग्राफी आसूंक पुरो, हे सगळे देंवसार प्रस्तुत काळार संवसारांत राजकारण आसात. असल्या देंवसारांत हांव सुडकां आमी जोडूंक जाय म्हणलें चिंताप जेजू आमकां दिता. आपोस्तलांनी दिल्ली सुडकां हांव आनी तुमी आजून स्विकार करूंक जाय. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना स्वामी आमकां आदार दिवं दी आनी विशेश करून ताच्या मिसावाचे वांटेली आमकां सदांच करूं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमचें मागणें जावं. मगाचनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या दबावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिवीत ताची वाट आपली करून सालो रे जमनीन पडलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत
आमचे जिवीत तुका आतां भेटयता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आमची कळसाव बारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी आमकां तू साक्षी दिवच्याक आमकां तू घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तकान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सदांनी संसार भरला तुज्या वै बाबा सगळी तुकाच सगळी तुकाच सर्वेस्पराचे नावे येता सगळी तुकाच सगळी तुकाच बापा करोस तू पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाडोनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तिचपरीच्या वाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगात पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भावडत सुगुट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आम्ही समारंता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही बदलता तुझ्या या सोम्याची आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो आनी जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता व जिविताचो वंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवंतिल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप जेराल्ड आयजाक आमचो गवळी बाप सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. हांव कार्मरी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे ती सोपती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी फैभाव तुका सासनाच्या सासनाक. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पविसा तुझे राज आमकां ये तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नातावन पिडेशिरेतावन सदांच आमकां राखून वर. ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतलें वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकांत पळय नाका पूण आम समेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजोड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जिवंत क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेल्ये. संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेल्ये. संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपणे लाभला. आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. पाणी से अतिरिक्त मोगल सुम्या जेसुराया येतो मुझा कळसंतया दादोस्त कोरेन्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वातिकी स्थापित मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेसू सोम्या संतोषाना स्वागत करता.
वयता मुझे अपनी कांतों साधा पूर्वे जीवित तोला वयता मुझे जीवी नंदन करता स्वागत स्वागत जिसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतु काळसान मोचा स्वागत स्वागत जिसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतु काळसान मोचा तुझे परी आत्मिक घटाई म्हाका तुनी साच्या मोगा बरी चिणी लाभय म्हाका करपा देणी स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतु काळसान मोचा स्वागत स्वागत जिसु सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकी स्थापित मोगाचा रावतु काळसान मोचा पेज नंबर 202 202 सोमिया स्वागत तुका करता धनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुझे दिल्याक म्हाका अर्गा अर्गा सोम्या तुका सर्गीच्या तुर्योसेया उर्बोळ्या काळजांत विडारास तुवें केल्या अमोची जिविताच्या उतरां मोतमोची उसवाळल्या स्वादिक मोगासो एकवट मोचे थंय तुवें केल्या अर्गा अर्गा सोम्या तुका सर्गीच्या तुयोसेया दुर्बोळ्या काळजांत म्हज्या विडारास तुवें केल्या जिविताच्या उतरां मोतमोची उसवाळल्या स्वादिक मोगासो एकवट मोचे थंय तुवें केल्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा
मी घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक घड ताच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनित भक्तल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी हाका पसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयच्या दिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानादेक बाप रोशन डिकुन्ना YCS निर्देशक मंगळूर DSS हाका तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेता अपुर्बाईचे आयची देवस्तुती सोलोन मल्ल्याक तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मिसावान बरें मागता सा भेटवणी केल्ल्या आमचो फिरगजीसो मानादेक बाप नेल्सन SVD पाद्राप ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं भक्तीकणी हांगासर जावच्या गरजां खातीर आत्मीक गरजां खातीर बेजिलिकाच्या विशेष अभिवृद्धी खातीर आर्थीक ससाय आर्गामिसां तेसावां पिरजेन मुर्दोम स्पॉन्सर पोशक जेवणाचे वंतिगे दिवंक आसा तर स्टॉलाक संपर्क करचे भक्तिकांक ह्या आध्यात्मीक कार्याक वंतिगे दिवंक अवकाश आसा ह्या पुणतळारसालच्या आत्मीक कार्याक तुमचे बरें मन दाखोवन सांत लोरेसांतावन आशिर्वादां घेवंक जाय म्हणून विनंती करता हप्त्या मदें हर एक दीस हांगा आत्मीक समालोचना खातीर याजक मेळटा पूण येवच्या सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत हांगासर आत्मीक समालोचन आसचें ना आमी दोग याजक रेतेरेक वेता फादर लॅरी हांगासर आसतलो कुमसारांनी वांजल रेजारा खातीर याजक लाभ्य आसतले नोवेनाच्या हर एका दिसा हांगासर जावच्या कार्याक तुमचो आभार मानता हांव सगळ्यांनी जेवण जेवन वचत जाय म्हणून हांव विनंती करतां दयेकरून गर्दी करिनाकात हर एकल्याक जेवण आसतलें बाजिलिकाच्या विशेष योजना खातीर तुमचें दान दिवन आमची सर योजना पंथाक पावोवंक हांव विनंती करतां क्रिस्ता कृपा बिल्डिंगाक आयिल्लें दान जेम्स पिंटो कुशल नगर 1000 रुपये रीमा जॅनेट नाजरेत बेलमान 10,000 रुपये टॉनी लोबो मुंबई 1000 हेझल लुईस रोजारियो मणिपाल 1000 लिविया जॉन मुंबई 10,000 राकेश डिसोजा कैयार 5,000 गिलबर्ट आयडा कास्तेलनो उडपी 1000 जेसिंता लुईस सास्तान 2000 फ्लाविया फुटाडो मुंबई 2000 एलिसन लुईस मुंबई 2000 वलेरियन फ्रांसिस डिसोजा मुंबई 4000 ह्या सर्वांक सांत लोरेसाच्या वर्त्या कामाक योजनाक दान दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा सांत लोरेस देवा बापाच्या आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडूं म्हणून विनंती करता आमच्या सांत लोरेसाच्या बाजिलिकाचें समर्पण ऑगस्टाच्या 1 तारखेर आसतलें त्या दिसाक फेस्ताक तयाराय जावन नोवेन चलतलें ऑगस्टाच्या 1 तारखेर ब्रेस्तारा 9:15 तेर्स स्तुती हगलाप सक्रामेंताचें आराधन आनी 11:15 मीस आसतलें मिसा उपरांत जेवण आसतलें अशें सकाळीं 9 दनपारां पर्यंत 1 तारखे तावन 9 तारखे पर्यंत नोवेन आसतलें आयतारा दीस मात्र सकाळीं 10:15 सुरवेर मीस ताच्या उपरांत आराधन आनी नोवेन आनी उपरांत जेवण आसतलें 9 दीस हांगासर नोवेन जेवणाचें कार्य हर्शेच्या बरीत आसतलें 10 तारखेर फेस्ताचो दीस जाल्ल्यान सकाळीं 8 वरांचेर एक मीस सांजेर 4 वरांचेर आनी एक मीस 10 वरांचेर मानाचें वाती वांडूंक उपरांत 10:30 वरांचेर संभ्रामीक मिसाचें बलिदान आमचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो भेटयतले अशें त्या दीस 3 मिसां आसतलीं नोवेनाचेर फेस्ताची मुर्दोम तास रुपये 600 आनी पिरजेन 6000 नोवेनाच्या दिसा तावन फेस्ता पर्यंत भक्तिकांक जेवणां आसतलीं जेवणा बाबतींत वंतिगे ह्या प्रायोजक जावंक अवकाश आसा
जुलायच्या 30 आनी 1 तारखेर हांगासर फाटल्या मुखल्या 10 दिसांनी चलच्या जेवणा बाबतीं सांगता जेवच्या इराद्यान तुमचे वरवीं ह्या वजे पुरुशांक म्हणजे बरी वजे दिवंक आसतली भक्तिकांक पिरजतकारांक अवकाश आसा ह्या पवित्र तळाक तुमी दिवचें तें जेवणा बाबतीं वजे ह्या वरवीं देवाक ते महिमा हाडूंक शकतलें. कवळी मोकळीक सान लोरेसाची गितां संगीत घडणार देवादीन फादर वालेरियन मेंडोन्सा आनी फादर क्लेमेंट. आपल्या याजकी दिक्षेच्या उडासाक मानादेक बाप आल्बन डिसोजा आर्चिबाल्ड डिसिल्वा हांच्या उगडासाच्या कारणा खातीर काडिल्ली फादर वालेरियन मेंडोन्साची निमाणी ही कवळीक फेस्ता दिसा मोकळीक जातली. मोगाचेनो आमचे बेजिलिकाचें पत्र अजापां परगट जातात देखून हर एकल्यानी ती अजापां तें करतील वरिजे म्हणून विनंती करता. हांगासर तेल पुसून जाल्लेंच दरवट आमच्या हांगासर बागला लागीं आमचे स्वयंसेवक आसतले हर एकल्यानी ते अजापां काडतील घेवंक विनंती आसा. हांव विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका दिन वाचता. तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिता. ह्या पवित्र तळार सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक आनी आत्रेक मागून तांणी दिवच्या काणिकेच्या ह्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. ही वात तांकां आदार दिवंक सकूंक उजवाड दिवंक सकूंक पिडा शिडा गूण करूंक दिसपडतो ग्रास दिवन काळोखांतल्यान तांकां निवरावंक म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां लविना एंड बोनिफास मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे. लविना एंड बोनिफास मेंडोन्सा मूड बेळ्ळे. रोमन पिंटो कारकळ. रोमन पिंटो कारकळ. श्रेया एंटनी हिरियडका. श्रेया एंटनी हिरियडका. लविना डिसोजा शंकरपुरा. लविना डिसोजा शंकरपुरा. मेल्विन रॉबर्ट डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. मेल्विन रॉबर्ट डिसोजा ऑस्ट्रेलिया. ग्लेन क्लिफर्ड पेरेरा शिरवा. ग्लेन क्लिफर्ड पेरेरा शिरवा. मेल्विन लीना पिंटो एंड फैमिली हॉस्पेट. मेल्विन लीना पिंटो एंड फैमिली हॉस्पेट. लॉरेंस डी अल्मेडा मूडबेळे. लॉरेंस डी अल्मेडा मूडबेळे. आयची पिरजेंत रोशनी मतायस हिरगान. रोशनी मतायस हिरगान. मुर्दोमू जूलियट डिसिल्वा नीरुडे. जूलियट डिसिल्वा नीरुडे. प्रीमा डिसोजा मुकामार. प्रीमा डिसोजा मुकामार. हेल्विन मतायस एंड फैमिली दूपदकट्टे. हेल्विन मतायस एंड फैमिली दूपदकट्टे. कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Baeso equaro Martisa Lores poro Somyak sudaman walo Somyak chansuki vortanto Apur baeso equaro Martisa Lores poro Somyak sudaman walo. नोवेनाचे मागणे ये जैते बंद मर्तिरा सान लोरेसा कन्या प्राय पावरत्या खातीर कठीण कसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कलते मागणे वर्त्या पातयेर आमी तुजे सरशीन आयल्या जिवो बावार्थ ते बरस
देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या जरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान घरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवट्यांक आनी भवटांत शळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या बळदेक मजतीन देवाचे राज संवसाराक विस्तरून दी. आमच्या कुडयेत्मेच्या सर्गजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर आर्गां देवया. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत आर्गां दितात. सर्पसुत्तू गुण जाल्ल्या पासत, बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या चल्यान जाल्ल्या पासत, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या पासत, शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जाल्ल्या पासत, किडनीची पिडा गुण जाल्ल्या पासत, जर्मनीची विजा लाभल्या पासत, ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या पासत, रिपोर्ट नॉर्मल बरो आयिल्ल्या पासत, कामांत भद्रती लाभल्या पासत, 4 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या पासत, बऱ्या भलायके पासत अर्गां दितात. सांग लोरे समरिफात देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. Jesu, tu nosso Deus. Jesu, tu nosso Ti. Aleluia, Jesu, tu nosso Deus. Jesu, tu nosso Ti. Arga puta, stuti tuka. Arga puta, stuti tuka. सांत लोरे समरिफात आमची सर्व तेसावां भक्तिकांची तेसावां कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासत, कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांचे पासत आमी मागया. 89 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 20 आनी 7 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 7 भुरग्यांच्या परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, 9 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, 11 जाणांक बरी सैरीक लाभोवंक, 15 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, ILT एग्जामांत पास जावंक, तेगांक विजा मेळोवंक, गव्हर्मेंट काम मेळोवंक, पॅनक्रियस इन्फेक्शन गुण जावंक, दोगांच्या पांयांतले किळे नपय जावच्याक, मुलाव्याधी पिडा गुण जावच्याक, शिरांचे समस्ये गुण जावच्याक, कुटुंबांत समाधान मेळच्याक, हार्टाची पिडा गुण जावच्याक, कुटुंबांत अशें उणेपण भरती जावन 17 जाणांक परगांवांत काम मेळच्याक, 8 जाणांक एलर्जी गुण जावच्याक, 7 जाणांक शुगर BP नॉर्मल जावच्या खातीर मागतात. सांत लोरेसाच्या मजतीन दोगांची दांत दूख गुण जावंक, 8 जाणांक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक, आस्तींत वांटो मेळोवंक, बरो डॉक्टर जावंक, पांयांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, इंजिनियरींग शिकप सुरवात करचें बऱ्या तरान शिकोवंक कुरपा मेळोवंक, घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, कुटुंबांत बरी भलायकी मेळोवंक, गर्भांत आसलेल्या भुरग्याक वाडवळ बऱ्यान जावंक, दोगांची तकली पडापड पेंकाड गुण जावंक, आमल पेवणें सोडूंक, बरो जागो लाभोवंक, भुरग्यांची वडिलांक मान दिवंक, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल मेळोवंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक, कोर्टाच्या केसीन जीक मेळोवंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, दोगांचो सांबाळ सोडोवंक, केस चडचे रावचे पासत मागतात. तेगांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्याक, डिलिव्हरी बऱ्यान जावच्याक, 4 जाणांचे गांठी दूख गुण जावच्याक, 7 जाणांची रीण फारीक करूंक मजत मेळच्याक, दोळ्यांकडे आशिल्लो गुळो नपयस जावच्याक, इंटरव्यून पास जावच्याक, तेगांच्या जाग्याची RTC मेळच्याक, हात मुयोवच्यो रावच्याक, पाड दूख गुण जावच्याक, प्रायवंतांक बरी भलायकी मेळच्याक, दोगांचो ताप गुण जावच्याक, दिल्ले पयशे पाटी मेळच्याक, दोगांची मोतीची पिडा गुण जावच्याक, 4 काजरी जोड्यांक मोगान जियोवच्याक, दोगांचे थायरॉयड गुण जावच्याक, इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळच्याक, केसोळी सामकुळां पयस जावच्याक, दोगांनी सुडाळ उलोवन जावच्याक, गोबायलां मदें मानसता पयस जावच्याक मागतात. चोरी जाल्ले भांगर फाटी मेळच्याक मेळोवंक,
प्रत्येक तेसां पासत मागतात एकल्याचे पोटाचे समस्या पर्याय जावं, डायजेशन बऱ्या तरान जावं, रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक, कॉलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी बरो रिपोर्ट मेळोंक, दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोंक, एका स्त्रियेची रिपोर्ट नॉर्मल मेळोंक, मिशेल म्हणल्या भयणीक कातरांत वर्क परमीट मेळोंक, एका भुरग्याची ADHD पिड्या गूण जावंक, एका भुरग्याक बरी समजणी मेळोंक आमी समेस्त जे त्या पासत मागतात. ह्या पवित्र जाग्याचे सर्व समस्या बऱ्या तरान इत्यार्थ जावच्याक देवाचे आशिर्वाद मागया. हांगासर आसा केल्ली सर आमची योजना पोता पावोंक देवाची कृपा मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಭರಿತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣವಾಗಲು, ಬೇಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಚಾಚಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जियोन मरण मोरून सजागादे सगता ससना देवा उकळसूंचे भाग आमकां समेस्तां फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सांत लोरेस मार्तिराम प्रसूत विनाती कर. Cristaच्या बसण्या कमी पावसां चिकाती प्रार्थया. ये सर पदवेधर देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हूण लावलेलें मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या अमोलीक गायन आनी अमोलीक रक्तान आमची पिडा शिडा गूण जावचे खातीर बावडटान आतां आमचे पासत हेरां पासत पिडेन कस्तां दिल्या पासत आतां आमी मागया. सुमेचे नावी आमचो आधार, ताणें रस्ता सवगाणी सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे, आणि म्हजी बोग तुजे सश्चन पाव. सोमी तुमचे सोवे आचो, प्रार्थया. सरपदवेदरांनी ससनच्या देवा तुजी गुण करची सकत सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय.
मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळटीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक माजातीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हूण तांची दादोसकाय सावंदी. अशें शांती जोडिल्लीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकून आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान रावो तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनियात क्रिस्तची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां लाभोंक, पातकाचे बक्षणे मेळोंक, कुडी आत्म्याची भलायकी लाभोंक, हे पवित्र तेलान मागल्या मरिफात बावडतान स्विकार केल्ल्या मरिफात देवाच्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभोंक, पिडा शिडा गुण जावं, गाय आमचे पेकोवंक आनी बरेंपण जावन आमी फाटी येवन देवाक अर्घा दिवचे भाग फावो करच्याक त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आतां आमी मागया. उबे रावया, पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. पांचसंको 91 91. चेतैची पवित्र आत्म्या चेतैची पवित्र आत्म्या चेतैची पवित्र आत्म्या चेतैची पवित्र आत्म्या सदांकाची देवाच्या आत्म्या सदांकाची देवाच्या आत्म्या मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची चिंताप मुझे निर्मळ कर. मन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे कालते कर, जीवित मुझे बोळे 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 कर. मुझे तेंची पवित्र आत्म्या मुझे तेंची पवित्र आत्म्या सदांकाची देवाच्या आत्म्या सदांकाची देवाच्या आत्म्या मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची मुझे तेंची गोड्या मुझा दिष्ट दी जीवेक मुझा लगाम दे. गोड्या मुझा दिष्ट दी जीवेक मुझा लगाम दे. कानान मुझा उतरांगा मोनान मुझा सनवाईगा. 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 मुझे तेंची
पवित्र आत्मा मुझे तेजिए पवित्र आत्मा सदा काळजी देवाच्या आत्मा सदा काळजी देवाच्या आत्मा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए हातांच्या बोर्डी पामांच्या बोर्डी हातांच्या बोर्डी पामांच्या बोर्डी पायांच्या सामावर जिनी मोजी सुफळकर 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 मुझे तेजिए पवित्र आत्मा मुझे तेजिए पवित्र आत्मा सदा काळजी देवाच्या सदा काळजी देवाच्या आत्मा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए Seketayo pitun gitanggaव्या पाणी उभान putih kawya Moga parimit dewa nawalya Mago kilya tampa saloresa Seketayo pitun gitanggaव्या Bhagavan Gloresa, आमोगसो विनंती कर Bhagavan Kursaचे कुर्वे निवारंभ आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.